Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. ह्याच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत तुका आमी दिनवासता. ह्या रेतीरा पासत दुनिया, ह्या रेतीरान आयज तुवें आमकां सोयीक दिलोय वांटो घेवपाक आनी तुज्या उतरान आमी वाडोंक, तुज्या उतरान आमी चोडोंक, कित्याक तुजें उतर जावन आसा आमच्या जिवितान एक बेसांव. आमकां तुवें विचून काडलें तुज्या पुता उद्देशी आनी परती तुज्या राज्यान तुज्या चोरशी तुवें आमकां परती एकठावल्या तुज्या पुताच्या रोगता उद्देशी. म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता. तुजें उतर जावन आसा आमच्या जिविताक एक दिवो कसो, तुजें उतर जावन आसा एक उजवाड आमच्या जिविताक. आयज हें उतर आमच्या जिवितान मोलाचें जावन पडलां आनी तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर शिकयलां. म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी अर्गां दिता. जें उतर आमच्या काळजान जें आमी घेतलां, आमी आयकलां, हें उतर आमच्या जिवितान आमी सदांच बाळगून दवरूंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या. म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी अर्गां दिता. ह्याची शिकून सुरू करचे आदी पवित्र आत्म्या तुका आमी उलो मारता आनी आमी सोत मानता तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण. जें कितें आमी शिकतलीं, जें कितें आमी वाचतलीं, समजणी घेतलीं, तूं आमकां समजणी दिता म्हूण आमी विस्वास दवरता पवित्र आत्म्या. जेजू तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या सगल्या बरेपणा पासत आयज जें कितें आमकां बापा सोरशिल्ल्यान फावो जालां, हें सगलें आमकां तुज्या उद्देशी मेवलां. म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी अर्गां दिता. होली स्पिरीट, टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस टीचिंग. You know exactly, Lord, what we want, what we are going through. Thank you for comforting us with the written word of God and giving us hope in this word, O Lord. तुवें आमकां एक बरवोसो दिला तुज्या उतरान आनी आमकां बरवोसो येता ह्या उतरांतल्यान. म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा. टेक कंप्लीट कंट्रोल, Lord, of this teaching, and we make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Fresh ha sogli, active, blessed ha. I utrak ready ha आयकोंक शिकवण. वय कित्याक आमी आयकोंक येयल्या देवाचें उतर न्हय. जरी तर उतर आयकोंक येयल्या आनी हें उतर जेन्ना आमी आमच्या काळजान आमच्या जिवितान घेतली, समजणी घेतली कोणाच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी पवित्र आत्मा आमकां आदार दिला कित्याक तो आमकां आमच्या आदाराक, आमचो शेराती, आमचो सांगाती, जें कितें आमकां समजना ताची समजणी कोण दिता, पवित्र आत्मा दिता. आयज तेज्या आदारान आमी ही शिकवण आयकोया. जें कितें तो आमकां शिकयता तेजे आमी समजणी घेवया आनी आमचें काळीज मन आमी उक्तें करया त्या उतराक आनी हे शिकवणेक. वय ना, आसात तुमी तयार? हो घरा कितें चलता तें चिंतल्यात. हां, घरा हुस्के, बायल भुरगीं, मम्मी डॅडी, हां कितें जाता काय, कशीं आहा काय, हें तें आमचो उगडास काडटा काय आमी ना म्हूण. हे हुस्के सगळे आमकां नाका. त्या हुस्के घेवन तर आमी हांगा बसत उतर समजोंक पावतलीं. आं, सुटका कित्यान आहा? हुस्क्यान कोंतीनी. आं, सुटका कित्यान आहा? जेजू कितें म्हणटा, कितें गमोन येतलें आनी आमकां मागीर सुटका जातली. आं, आयकलां तुमी हें? आयज स्क्रिप्चर घेतलेलो सकाळीं. हां, जॉन 8. कितें गमोन येतलें आमकां? सोत गमोन येतलें आनी सोत आमकां स्वतंत्र करतलें. वो सोत आमकां सुटका दितली. आमकां सुटका जाय वो नाका. आं, पूण ओतम्यान आमची सुटका जालेली आहा काय जावपाची आहा? जाल्या. आतां खंय जावंक ना तर सुटका? सुटका ओतम्यान जाल्यार आनी कित्याक येयलें आमी हांगा? हां, ओतम्यान सुटका जाल्या जाल्यार आनी कितें गरज उतराची आमकां? ओके, काल आमी कितें शिकतालीं? हां, 12 years old, 12 years sickness. Brother, you were not there. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. So आमी शिकतालीं एक रोगपाट जाल्ले अस्तोरीची जिविताची खबर. कितें जालेली तिची खबर? 12 वर्सां तिका
दुयेंत आसलोले वय ना जायते दोतोर केले पयशे मोडले निराशी जाली परिस्थिती बिगडली आनीक हां आमची परिस्थिती बिगडना सगळ्यांची परिस्थिती बरी आहा कोणाची बरी आहा ती हात वयर करप हे व्हडलो सगळ्यां सारकी परिस्थिती सारकी परफेक्ट 100% आहा अशें आहा कोणाची परिस्थिती ना आमची परिस्थिती बिगडटा बिगडटा परिस्थिती बिगडटा तेन्ना कितें करपाचें रुमान दार बंद करून उगी बसोन रडपाचें एका कोणशाक हां कितें करपाचें देवाक शिणपाचें ना रडपाचेंय ना म्हणटात शिणपाचेंय ना म्हणटा कितें तरी करपाचें काय आमी कितें म्हणून ही परिस्थिती हाडल्या म्हणून म्हज्या जिवितान एटलिस्ट तुका आर्गां दिवंक म्हाका कारण मेवलें हां रडपाचें दार बंद करून ना म्हणटात देवाक शिणपाचें ना म्हणटात आमी वय ना आमी ना म्हणटात तो करपाचें तरी कितें आर्गां दिवपाचीं कित्याक देवानी परिस्थिती जिवितान हाडल्या म्हूण येसो न्हू परिस्थितीक लागून आर्गां दी ओ परिस्थितीन आर्गां दी ब्रदर समजता ओके परिस्थिती येता तेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा त्या परिस्थितीन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय ती परिस्थिती आयल्या म्हूण न्हय पूण त्या परिस्थितीन पासून आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावता कित्याक आमी कितें स्वत मानता आत्म्यान आमची देवान सुटका केल्या आनी जेन्ना आमी ते उतरांतल्यान समजोणी घेता आमच्या मनाची नवसरणी जाता आनी मागीर आमचें आत्मो आनी आमचें मन एक जाता आनी आत्मो आनी मन एक जाल्या उपरांत कुडीचें आनी कितें काम आहा कूड म्हणटरी चड चिंतलें न्हू आतां तकली कितें म्हणटा तकली आमची कुडीचो भाग न्हू येसो न्हू पार्ट ऑफ अ बॉडी रायट आतां चड चिंता मागीर मनशाची कितें जाता तकली उसळटा करेक्ट सो आतां आमी कितें म्हणटा तकली उसळटा कित्याक चड वत लागलें म्हूण ना चड चिंतली म्हूण हुस्के सुबेज घेतले म्हूण चिंतना सुबेज जाली हुस्के जाले मागीर आमकां खोंती जाता मागीर आमी बोगोर एकूच चिंतात कशें जातलें कितें जातलें लोक कितें म्हणटलो सगळ्यान मेन चिंतना आमकां कितें जाता तें आमकां पडोंक ना आमकां कितें पडलां लोक कितें म्हणटलो करेक्ट न्हू आमकां हुस्को कोणाचो लोक कितें म्हणटलो आनी लोकांचें चिंतून मागीर आमी आनीक चिंतना घेता आनी मागीर कितें दुयेंस पिडा आनी दुयेंस पिडा जाल्या उपरांत मागीर आमी देवाक म्हणटा ही दुयेंस पिडा आमच्या जिवितान कित्याक हे कोश्ट आमकां कित्याक हे दुयेंस आमकां कित्याक ही परिस्थिती म्हज्या जिवितान कित्याक करेक्ट अशें आमकां चिंतना येता पूण ही कारण कोण हें सगळें घडोवन आमच्या जिवितान येवपाक कित्याक आमकां उतराची समजणी ना आमी संवसारीच्या चाली प्रमाणे जियेतात आनी आमच्या जिविताचेर आमीच शिरां पाडटात समजता देवाचें उतर होजाया 4:6 आमकां म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पोरजेचो नाश जाला कित्याक तांकां समृद्धीची उतराची वळख ना वो जाणवाय ना माय पीपल आर पेरिश बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज आपल्या उतराची देवाच्या उतराची मनशाक वळख ना मनीस संवसाराच्या चाली प्रमाणे जियेता आनी मनशाक दिसता हांव चिंता तें सारकें आनी तें चिंतप मनशाक मागीर त्रासांनी घालता ओ कोश्टान ओ संकोश्टान ओ परिस्थितीन उडयता समजता डिस्ट्रॅक्शन नाश जाता आमचो डिस्ट्रॅक्शन जाता आमचें आय थिंक in Proverbs it is written go to Proverbs 14 I don't know which verse it is exactly yeah 14:12 go NLT please जो वाटो कांय जाण ते वाच 14:12 जो वाटो 14:12 न्हू yes जो वाटो कांय जाण नीट म्हणून समजतात त्योच मरणाक पावयतात कांय वाटो नीट म्हूण सजमता मनीस नीट म्हूण सजमता सारक्यो म्हूण सजमता आनी त्योच वाटो मनशाक मरणाक पावयता देर इज अ पाथ बिफोर ईच पर्सन दॅट सिम्स रायट बट इट एंड्स इन डिस्ट्रक्शन ऑर डेथ मनशाक अशें दिसता की रायट सारकी वाट आहा म्हूण कित्याक आमी आमची गिन्यान चलयता आमी आमची समजणी चलयता
समजता. पूण आमची सोजमणी आमच्या गिन्यानाचेर न्हय, पूण आमची कोरणी जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे, जी आमकां जिविताक पावयता आनी मरणांक पावयना. पूण आमी तर चिंता आमी आमच्या फुडल्यान वाट आहा ती सारकी आमच्या वस्तोंगी, आमच्या गिन्याना वस्तोंगी ही वाट आमकां खंय पावयता, मरणांक पावयता वा डिस्ट्रक्शनाक पावयता. ताका लागून हें उतर देवाचें आमच्या जिवितांत जाणा जावप आमकां भोव गरजेचें. समजणी येता. आतां जे भाशेन आमी पयलां काल आमी ह्या ओस्तोरीची आमी खबर घेतली. कसली ती? तिका 12 वर्सां दुयेंस आसलें, 12 वर्सां तिका रोगपाट जाल्ली. 12 वर्सां म्हणजे इट्स नॉट इल्लोसो वेळ न्हू तो, वर्सां. आमकां हांगा वरोसभर कितें दुयेंस तर जालेलें आहा, आमी आनी उबी रावंक तरी शकत आसतली ना. पूण ही ओस्तोरी 12 वर्सां. आयज आमी ह्या शिकोवणेच्या फुडें या. जेन्ना एक चाई, एक की वर्ड आमकां तातूंत मेवली, जेन्ना तिणें जेजूची खबर आयकली ती भावार्थान भायर सरली आनी आतां भायर सरता तेन्ना तिजो फोकस कोणाचेर पडलो? जेजूचेर. जेजूचेर फोकस. खबर आयकली आनी तिचें ध्यान कोणाचेर गेलें? त्या जेजूचेर जो पेखवणी दिता, त्या जेजूचेर जो बरें कोत्ता. आयज आमच्याय जिवितान आमची जेन्ना परिस्थिती आहा, आमी उच्चारता कितें? आमचे प्रॉब्लम और आमी देवाचें उतर उच्चारता, ओ देवाच्या उतरांतल्यान जें आमकां बरेंपण मेवता आमी तें उच्चारता. जेन्ना प्रॉब्लम जाता तेन्ना आमी कितें उच्चारता? तुमी सांगात. आमकां प्रॉब्लम्स येता, डिफिकल्टीज येता, आमी कितें सांगता कोणाकी बसोन? प्रॉब्लम सांगता ओ बरेंपण सांगता देवाचें? प्रॉब्लम सांगता. आयज आमकां भयणीन शिकयलां जिवीत मरण खंय आसा? जिवीत मरण खंय आसा? जिबेर आहा. सो आतां आमी जितलें उलयता तितलें कितें मेवतलें? जरी तर प्रॉब्लम उलयलें मेवतलें कितें? प्रॉब्लम वाडचें ना. आयज तें प्रॉब्लम तुका इल्लेंशें दिसता. आतां तूं एकल्या फ्रेंडांक सांगता, परवां आनी एकल्या फ्रेंडांक सांगता, मागीर आनी कोणाक सांगता, मागीर आनी कोणाक सांगता. तें येदेशें आहा तें केदें जातलें? मागीर व्हडलें प्रॉब्लम जाल्या उपरांत मागीर आमच्या कंट्रोलान येता तें ना. पूण ताका व्हडलें केलें कोणें? आमी. प्रॉब्लम वाडयलें कोणें? आमी वाडयलें. ताका लागून जेन्ना उतर तर आमी जाणा, जिवीत मरण आमच्या जिबेर आहा म्हूण आमी जाणा, जाल्यार आमी हेंवूय जाणा जावपाक जाय. जरी तर हें प्रॉब्लम आमी धाकटुलें आसतनाच देवाची उच्चारणी, देवाची बासावणी ह्या प्रॉब्लमाचेर तर आमी उलयता, जाल्यार आमच्या जिवितान बेसांवां घडोवन येवची ना. सुरवातेच्यान आमी एक स्टोरी घेतलेली आब्रामाची. कसली ती? आब्राम भावार्थाचो बापूय जालो. आब्रामाक देवान नितीवंत केलो. कित्याक लागोन? आब्राम नितीवंत कसो जालो? भावार्थान, विश्वासान. देवाचें उतर ताणें स्वत मानलें. ही बिलीव्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड अँड इट वॉज काउंटेड टू हिम रायचियस. ताका नितीवंत केलो. ओके, कॅन वी गो टू दॅट? Romans 4:2 onwards. Go 3. Start from 2. Okay. For the scripture tells us Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. त्याच्या भावार्थाक लागून तो नितीवंत जालो. काल आमी जेन्ना आमी नितीवंतपणाची शिकवण शिकता, आमी नितीवंत जाल्या. ही ओस्तोरी पासून आमी काल रोगपाट जाल्ली ओस्तोरी ही त्या शिकवणेक जावं नितीवंतपणाक कनेक्टेड आहा. कित्याक लागून हांव म्हणटा नितीवंत म्हणचें कितें? देवा मुखार आमकां उबें रावपाक ओ रायट स्टँडींग वीथ गॉड. देवा मुखार आमी उबीं रावपाक आमकां हो देवाचो सैम. समजता? आतां तुमी म्हणटा आसतली रोगपाट जाल्ली ओस्तोरी आनी नितीवंतपण कितें कनेक्टेड आहा? वय ना दिसता अशें? ती जोरी तर आमकां अशें दिसता रोगपाट जाल्ली ओस्तोरी अशुद्ध आसली, करेक्ट? पूण ती तर आपल्या कुडीचेर नदर मारीत जाल्यार देवा मुखार तिका उबें रावपाक जातालें? ती चिंतली आसली कितें? हांव अशुद्ध आहा, हांव जेजूक वचून कसो हात लाव, जोरी तर हांव ताका हात लायता तोय अशुद्ध जातलो, वय ना? पूण जेन्ना तेजी नदर त्या जेजूचेर ती रायता, त्या जेजूचेर ती नदर मारता, तेजे कोरण्याचेर ती नदर मारता, तिका आनीक पडोन गेल्लें ना हांव अशुद्ध आहा, हांव कितें आहा पळय ती इतलेंच म्हणटा हांव वयतां आनी ह्या मनशाक हात लायतां आनी हांव म्हजी पेखवणी घेतां. ह्या भावार्थान जेजू तिका खबर पासून ना तो भावार्थ म्हण. आयज आब्राम पासून नितीवंत कसो जालो, भावार्थी कसो जालो, रायचस कसो जालो? जेन्ना ताणें देवाचें उतर स्वत मानलें तो नितीवंत थारायलो. आपले कोरणे उदेशी न्हय. समजता?
इतलें समजलें. जेन्ना ही वस्तोरी आपले नदर मारिना, आपूण ओशूद आहा म्हूण ती चिंतिना, पूण ते चिंतनाचेर आतां जायते पाटी ओके सादेपणी शिकोया. आतां जेन्ना आमी कितें वायट केलें आमचें ध्यान खंय आसता. आतां कितें आमचे कडेन वायट घडलें, एक पातक घडलें, आमचें ध्यान खंय आसतलें, आमच्या पातकाचेर, आमच्या कोरण्याचेर. द मुमेंट आमच्या कोरण्याचेर आमचें ध्यान गेलें, आमची चिंतना कितें जातली आतां. कसली जातली चिंतना. कितें कितें अशें दिसतलें आमकां, कितें भोगणां भोगतली आमकां आमच्या भितर. वायट, उणेपण, लॉज अशी, उणेपण दिसतलें, खालतिकाय येतली. आतां ही खालतिकाय म्हाका कित्याक आयल्या, कित्याक हांव म्हज्या कोरणेचेर नदर मारली आनी म्हज्या कोरणेचेर नदर मारून म्हाका आतां कितें दिसता, हांवें पातक केलें, हांव पातकी, देवा मुखार उबें रावपाक म्हाका आनीक आय कॅनॉट स्टँड बिफोर गॉड. देवा मुखार म्हज्यान उबें रावंक जायना. आतां ही चिंतना म्हाका येता, देवा मुखार म्हज्यान उबें रावंक जायना कित्याक हांवें पातक केलां. करेक्ट, हांव जावन आसा एक पातकी. करेक्ट, ही चिंतना म्हाका येता. पूण जेन्ना हांव देवाचे बासावणेचेर नदर मारतां तेन्ना म्हाका ही चिंतना येतली. आतां हे वस्तोरेचें उदाहरण घेवया. हे वस्तोरेन कितें केलें, हांव ओशूद आहा, ती ओशूद आसली वय ना. सो आदी काळार आमी काल पळयलां, जेन्ना एक वस्तोरी रोगपाट जाल्ली वस्तोरी, तिका ओशूद म्हूण आसतालें तेद्या वेळार, तिका वचोन दुसऱ्यांक हात लावपाक जायना. शी कॅनॉट गो आवटसायड एंड टच. इन दोज डेज शी वॉज अंडर लॉ. कायद्या खाला आसली ती, तिच्यान भायर सरोन दुसऱ्याक हात लावपाक जायना. पूण हे वस्तोरेन केलें कितें, आपले कुडीचेर नदर मारूंक ना, हांव ओशूद आहा म्हूण चिंतूंक ना. जेजूची खबर आयकली आनी बावार्थान पावल भायर घातलें आनी ते जेजूक हात लायल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें मनान चिंतप घडयलें. आनी फकत तिणें आपलें ध्यान त्या जेजूचेर दवरलें आनी ती विसरली हांव हात लायतलें ओशूद आनी कितें तें सगळें ताणें चिंतूंक ना. ती गेली, हात लायलो, पेकवणी घेतली. कशें जालें हें, भावार्थान. आमकां कशें गमलें हें भावार्थान म्हूण. जेजून म्हणलें वस्तोरी तुज्या भावार्थान धुवे, तिका माय डॉटर म्हटला, वस्तोरी म्हजी धूव म्हणला, धुये तुज्या भावार्थान तूं बरी जाल्या. समजता, हे भाशेचो भावार्थ. आमी भावार्थाक कित्याक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. भावार्थाची शिकवण आमी कित्याक जावंक जाय, कित्याक भावार्थ जावन आसा एक असलो भाग की ह्या भागांतल्यान, ह्या भावार्थांतल्यान जेन्ना देवाची पदवी, देवाचो गूण भायर सरोन येता, देवाची पदवी भायर सरोन येता. ताका लागून हे भावार्थ आमी जाणा जावपाक आमकां भोव गरजेचें. समजता, हें भावार्थ ना देवाची एक पासून बासावणी आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जायना. देवाक आमी मानवलेली जायना. कित्याक भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानवलेली जायना. समजता. सो आमकां कितें दिसता, म्हाका दिसती पडटलें आनी हांव विश्वास दवरतलो. आमचो स्वयं कसलो संवसारी आमची चाल कसली, आमकां दिसती पडटलें आनी आमी विश्वास दवरतलीं. दिसती पडोन विश्वास दवरता ताका भावार्थ म्हणूं येता. आतां हे वस्तोरेन पेकोवणी दिसती पडलेली, पूण तिणें घडोयली, हात लायली, बरी जातली आनी हो जालो तिजो भावार्थ. समजता. आतां हांगा कितें बरयलां, फॉर द स्क्रिप्चर टेल्स अस एब्राहम बिलीव्ड गॉड. जस्ट वन सेकेंड. अब्रामान जेन्ना स्वत मानलें, ताका कितें थारायलो, नितीवण थारायलो, रायचस थारायलो, फकत स्वत मानून. वस्तोरेन जेन्ना उतर आयकलें, तिणें काळजान कितें स्वत मानलें, हांव हात लायत, हांव बरी जातली. आनी जेन्ना तिणें ती चिंतना घडयली, ती बरी जाली. आतां दुसरी वळ कितें म्हणटा, वेन पीपल वर्क द वेजीस आर नॉट अ गिफ्ट बट समथींग दे हॅव अर्नड. जेन्ना मनीस म्हणटा काम करता, तेन्ना जेन्ना ताका तो कामाचें जें फारीकपण मेवता ताका आमी इनाम म्हणून येता, गिफ्ट तो, वो तेजे कामाचे वेजीस तें. आमी कामाक वेता पगार, कामाचो पगार तेजो वय ना, त्या पगाराक आमी गिफ्ट म्हणून येता. पगार गिफ्ट जालो ना. गिफ्ट म्हणजे कितें, आमी आमचें काम आहा तातूंत गिफ्ट जेन्ना आमकां कोणी दिता, तें काम केलां म्हूण दिता, ओ फ्री दिता, मोग आहा म्हूण दिता, वय ना. सो हें नितीवणपण जें अब्रामाक तो नितीवण जालो, तें नितीवणपण हें कित्याक लागून ताका मेवलें, कित्याक ताणें देवाच्या उतराचेर
भावार्थ ठेवलो आनी तो भावार्थाचो बापूय जालो. जेन्ना मनीस म्हणटा काम करता ते कामाचे जेन्ना ताका फारीकपण मेवता तो जावन आसा पागार आनी तो जावन आसा गिफ्ट न्हय बट समथींग दे हॅव अर्न्ड. ताणें तें मेळोवन घेतलां काम करून. गो टू द नेक्स्ट वर्स. But people are counted as righteous not because of their work but because of their faith in God who forgives sinners. But people are counted as righteous not because of their work but because of their faith in God who forgives sinners. कोणाक बक्षणे दिता देव? पातक्यांक. आमी सगलीं कोण असलीं? काल आमी रोमन्स चॅप्टर 3 पळयलां फ्रॉम 10 वर्स ऑनवर्ड्स. रोमकाराचो 3रो आविस्वार आमकां सांगता की आमी पयलीं कशीं आसलीं. वायट उतरां आमच्या तोंडान, वायट चिंतनां आमच्या मनान, वायट कोरण्यो आमच्या जिवितान, हें सगलें आमच्या जिवितान वायट आसलें. कित्याक लागून आमी वायट करी? कित्याक लागून आमी वायट करी? आमकां जाय पासून जाल्यार आमी कोणाचें बरें करपाक आमकां जायनासलें. कित्याक? आमच्या भितर कसलो सोयंब आसलो. सोयंब मनशाच्या भितर. तुमी दुकराक पळयला? वळखतात तुमी? आयकलां? गोंयकारांक बरी खबर आसतली सारकी. करेक्ट? दुकराचो सोयंब कसलो? बऱ्या जाग्यार रावपाचो, नितोळ जाग्यार रावपाचो. ब्रदर तुका हांसोंक येलें? सो दुकराचो सोयंब कसो आमी शिकोया. दुकराचें उदाहरण घेवया. वळखतात सगलीं ताका. ओके. सो ताजो सोयंब कसलो? चिकलाचो. करेक्ट? ताजो सोयंब चिकलाचो. माजराचो सोयंब कसलो? माजराचो सोयंब दीसभर तुमी पळयलां तें आपणाचें आंग साफ करीत रावता. ये सोनू साफ आहा तें तोरी कोत्ता. कित्याक? ताजो सोयंब तसो निवळ रावपाचो. करेक्ट? आतां दुकराचो सोयंब आमी पळयला रेब्यान रावपाचो. आतां आमी कितें करया? दुकराक भायर काडलो बरो रेब्यांतलो, बरो न्हावोया ताका, बरो शॅम्पू घालया, बरो कंडिशनर घालया, सारको बरो साफ करया, पावडर मारया, परफ्यूम बिफ्यूम घालया आनी बरो सोफाचेर बसोवया. ओके? बसोवया. बसलो सपोज आनी दार उक्तें दवर आनी दारा भायर एक कोण आहा दवर उदकान चिकलाचें आनी तूं मातशें कुजनान गेलें कितें हाडपाक. दुकर सोफार बसोन रावला. खंय गेलो? कित्याक वयता तो चिकलान? कित्याक लागून? कितें आहा ताचें? ताचो सोयंब चिकलान रावपाचो. एक मनीस जेन्ना पातकी सोयंबाचो आसता कितलोय पासून तो बरो रावंक नियाळ करीत चिंतप करीत ताचो एंडींग कितें जातलें? पातकानूच मनीस पडटलो. कित्याक? भितर कसलो गूण आहा तो? पातकी सोयंब. आनी ह्या पातकी सोयंबाची आमी आसलोली. गो टू रोमन्स 5:19. ओके. आख्खें वाचनाका ना, एकूच पयलींच वळ वाचात तुमी. कॅन यू गो KJV प्लीज? ओके आसूं येत वाचया. बिकॉज ऑफ वन पर्सन डिजोबेड गॉड मेनी बिकेम सिनर्स. हें वाचनाका ना, इतलेंच वाचात. फूल स्टॉप आहा पळय तितलेंच वाचात. एका मनशाक लागून जायतीं जाणां कितें जालीं? पातकी जालीं. कोण तो एक मनीस? कोण तो एक मनीस ब्रदर? एडम. कितें केलेलें ताणें? आमी शिकता. प्लीज डोंट मायंड इफ आय एम आस्किंग यू क्वेश्चन. ओके ओके. कितें केलेलें आदामान? जे फॉबिडन आसलें, जे देवान आज्ञा. फॉबिडन म्हणजे कितें म्हणुया? फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल. करेक्ट? सो आतां हें फ्रूट ऑफ गूड, द नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल, देवाची आज्ञा कितें आसलोली? तें फळ खावचें न्हय. करेक्ट? खावचें न्हय तें उतर मोडल्या उपरांत कितें जालें? मनशा भितर कितें सरलें? पातोक भितर सरलें. पातोक केन्ना भितर सरलें? जेन्ना ताणें देवाची आज्ञा डिजोबे केली. कितें केलें? आज्ञा मोडली. तें खाल्लां म्हूण पातोक जावंक ना. पातोक जेन्ना देवाची आमी आज्ञा मोडटा तेन्ना कस येता, शिराप येता, वो पातोक भितर सरलें. आतां तो बिकॉज ऑफ वन पर्सन डिजोबेड गॉड. एका मनशान देवाची आज्ञा मोडली, देवाक डिजोबे केलें, देवाची आज्ञा मोडली. कितें भितर सरलें? पातोक भितर सरलें. आतां आमी सगलीं कोणाची संस्कृत आयज सकाळीं आय थिंक यू सिस्टर सुजाता हॅज आस्क्ड रायट, आमी पातकाची जल्मलेली ओ बऱ्या सोयंबाची जल्मलेली? यू हॅड आस्क्ड रायट. कसल्या सोयंबाची?
पातकी सोयंबाची जल्मलेली. कित्याक आमी सगळीं कोणाची संसद पयलीं जल्मलेली ती फर्स्ट वेन वी आर बॉर्न फ्रॉम आवर मदर्स वूम, आदामाच्या संसदीची वय ना. जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान जल्मलेली तेन्ना आमी आदामाच्या सोयंबाची जल्मलेली. कसलें तें? पातक्याचें. कित्याक लागून हें पातक्याचें जालें? आमकां तर बरीं झाडां समजोंक जाय, बरें फ्रूट समजोंक जाय, आमकां पयलीं रूट खबर आसूंक जाय. समजता? मुळाची खबर आमकां पयलीं जाणा जावंक जाय. जेन्ना देवान मनशाक आज्ञा दिली, जेन्ना आदामाक आज्ञा दिली तें तुमी फळ खावचें न्हय, आदामान तें उतर मोडलें आनी त्या एका उतर मोडण्याक लागून जायतीं जाणां पातकी जालीं. पूण आतां ही दुसरी वळ कितें म्हणटा? बट बिकॉज ऑफ वन पर्सन obeyed God, many will be made. Okay, go KJV. Many are made righteous. For by as one man's disobedience, वाचात पया मातशें, सगळीं वाचात व्हडल्यान. Read the second half of the scripture again. So by the obedience of one shall many be made righteous. एका मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून आमी सगळीं आयज कितें जाल्या? नितीवंत जाल्या. आयज आमी नितीवंत जावपाक कारण कोण? आमची करणी. पूण आमी पातकी जावपाक कारण कोण आसलेलो? आदाम. जे भाशेन आमी पातकी सोयंबाची जावपाक कारण तो एक मनीस आसलेलो जो सुरवातेक देवान केलेलो, तशेंच जेन्ना दुसरो आदाम आयलो, तसोच जेन्ना जेजू आयलो, तेजे उतर सांबाळणेक लागून आमी सगळीं कोण जालीं? नितीवंत जालीं. सो आयज आमी देवा मुखार जेन्ना आमी नितीवंत म्हणटा, आमचे बरे करण्याक लागून आमी नितीवंत न्हय. कित्याक जेजून देवाचें उतर सांबाळलें मोरो पर्यंत, टील द पॉयंट ऑफ हिज डेथ ही ओबेड गॉड्स वर्ड, ही फुलफिल्ड द गॉड्स कमांड. देवाचें उतर ताणें सांबाळलें, देवाचें एक एक उतर, देवाची येवजण, देवाची चिंतना, जें कितें देवान ताका कार्य करपाक ह्या संवसारान धाडलेलो, हें उतर ताणें सांबाळलें मोरो पर्यंत. ताका लागून आयज आमी सगळीं कितें जाल्या? नितीवंत. हें नितीवंतपण जावन आसा आमकां एक फुक्याचें देणें. आमी फकत तें एन्जॉय करपाक जाय, कित्याक जेजू आमच्या पासो त्याग जालो त्या कुर्सार. समजता? आमच्या बऱ्या करण्यांक लागून न्हय. जरी तर आमच्या बऱ्यो करण्यो जाल्यार आमी तशींच आसतलीं आसलीं. आयज बरी करणी केली, 2 वरांनी आमी इसरलीं आनी सारकें दार उकतें दिसती पडलें आनी आमी सारकें दारा भायर सरून खंय पावलीं? समजता? हां, आमकां आमी कितें करता? आमी देवाची नितीवंतपण आमकां समजोनी ना. आमी बरीं न्हातात, आमी बरी चेर मारतात, आमी बरी फाल्यां सावन आमी कांय वायट उलोवया नाका, परवां सावन आमी निचो कोत्ता मनान. कोणाच्या उस्तोंगी करपाक? आमच्या उस्तोंगी. आनी मागीर कितें? तें दार उकतें दिसती पडलें, मातशें कितें टायम जालें, गेलीं धांवन. कित्याक तो सोयम कसलो आसलो? पातकाचो. पूण आयज त्या दुसऱ्या आदामाक लागून, ह्या एका मनशाक लागून, जो त्या पयल्या आदामाच्या मागीर जेन्ना जो मनीस आयलो, तेजे एका मनशाच्या ओबिडियन्साक लागून आयज आमी सगळीं नितीवंत, जी कोण सोत मानता पळय ती. आयज आमी अब्रामाची खबर पळयल्या, सुरवातेक सावन बोगोर फ्रॉम द डे रिट्रीट स्टार्टेड आमी बोगोर आदामाची खबर पळयता. कित्याक? जे भाशेन आदाम जी सासनाची, इन ब्लेसिंग आय विल ब्लेस यू, इन मल्टिप्लायींग आय विल मल्टिप्लाय यू. आख्खे तुका इनहेरिटन्स म्हणटा, संवसाराचेर अधिकार, तुका संवसाराचेर धोनीपण मेवतलें. कोणा उद्देशी? अब्रामाची सोसोद आमी जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता, ही सगळीं बेसांवां, ही सगळीं देणी, हें सगळें धोनीपण आमकां फावो जालां. कित्याक? एका मनशाच्या ओबिडियन्साक लागून, एका मनशाच्या उतर मानण्याक लागून, एका मनशान तें देवाचें उतर मोरो पर्यंत सांबाळलें. ताका लागून आयज तूं आनी हांव नितीवंत जालां देवाचे नदरेन. आनी जें कितें आमचे करणे उद्देशी आमकां मेळोंक जावंक ना, तें आमी जेन्ना सोत मानता, जें कितें जेजूचें, हें सगलें आयज तुजें आनी म्हजें जालां. पूण जेन्ना आमी सोत मानता तेन्ना ह्या दोनीपणान चलोंक आमकां फावो जातलें, आमी कॉन्फिडन्स आसतली. जरी तर आमी चिंता, अरे काल हांवें अशें म्हणलें, आयज सकाळीं हांवें अशें केलें, हांवें म्हज्या बायलेक अपमान केला, आयज म्हज्या भुरग्यांक हांवें मारलीं, म्हज्या भुरग्यांक हांवें त्रास केले. ही सगळीं चिंतना जेन्ना आमकां येता, आमचें चिंतप कोणाचेर पडलें? आमच्या करण्यांचेर. सो जेन्ना आमच्या करण्याचेर आमचें ध्यान आसता, आमी कित्यान पडटा? काल्तिकायेन, उणेपणान, एक गिल्टान पडटा, कंडेमनेशन आनात पडटात आमी, एक गिल्टान पडटात आमी. गिल्ट आमकां येता. हे गिल्ट केन्ना येता? जेन्ना आमची नदर आमचे करण्याचेर आसता.
ताका लागून ते अस्तरे भाशेन आमकां जेन्ना बरेपणाची जे जेजून दिलां तेजी तर आमकां जाणवाय आहा, तेजी तर आमकां नॉलेज आहा. आमचें ध्यान कोणाचेर आसूंक जाय, कोणा उद्देशी तें आमकां पळय मेवलां त्या मनशाचेर. आनी त्या मनशाचेर जेन्ना आमी नदर मारता तो आमकां केन्नाच साणिना. ही नेवर लीव अस, ही नेवर फॉरसेक अस. तो सदांच आपल्या मोगान आमकां एक कम्फर्टान दवरता. एक यू नो आय डोंट नो हाव टू से इट, एक आमकां यू नो कितें म्हणटा, धीरान एक घोटायेन आमकां दवरता. आनी आमची नदर आमच्या कोरण्याचेर न्हय, पूण आमची नदर पडटा त्या जेजूचेर. आतां तुमी म्हणटा आसतलीं, ओ जेजून तर सगलें आमच्या बसत केलें जाल्यार आमी आमकां जाय तें करूंक जाता. हां, जोरी तर ताचो मोग तर आमी चाखलो आनी अणभवलो आनी तेज्या मोगान तर आमी बोल्ल्या आनी ताची कृपा तर आमचेर देंवन आहा, आमकां आनी पदकाची वाट दिसती पडटली. नदर तर म्हाजे जेजूचेर थीर पडलेली आहा, सारकी थिरायेन आहा, म्हजी आनी नदर दुसऱ्या कोरण्याचेर पडटली. पूण जायते फावटी आमकां दिसता जेजून तर आमकां सगलें करून दवरलां जाल्यार इट्स ओके, आमी आमकां जाय तें करूंक जाता. फ्रिडम मेवला न्हू, फ्रिडम मेवलां. कसलें? एकामेकाचो मोग करपाचें, एकामेकाक भोगसुपाचें, एकामेकाच्या एकवटान रावपाचें, हें फ्रिडम मेवलां. आनी जें कितें आमकां मेवलां तें वचोन आमी दुसऱ्यांक दिवपाचें आमकां फ्रिडम मेवलां. त्या फ्रिडमान आमी जिवंक जाय. ही वळ आमकां म्हणटा, ओके गो बॅक टू रोमन्स 4:5 अगेन. आदामाची खबर आमी पळोवया. आतां तुमकां समजलें नितीवन आमी कशी जाल्या. एका मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून, बिकॉज ऑफ वन मॅन्स ओबिडियन्स वी आर मेड रायचस. एका मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून मरो पर्यान आमी नितीवन जाल्या. तर आमच्या खंयसरूच आमकां आमची कोरणी ना. ओके वेट हियर, फोर्थ वर्स, गो NLT प्लीज. नाव टू fourth verse. Okay, so when people work, their wages are not a gift but something they have earned. But people are counted as righteous, go down. But people are counted as righteous not because of their works. So आमचे कोरणे उद्देशी आमी नितीवंत जावंक ना, पूण आमी नितीवंत जाल्या जेजून एका मनशाच्या उतर सांबाळणेक लागून आमी नितीवोन जाल्या. सो आमची जाता तितली नदर कोणाचेर आसपाक जाय? आमच्या कोरण्याचेर. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सोडून गेल्या, म्हजो घोव म्हाका पळयना, म्हजी बायल म्हाका आयकोना, थोड्यांचे म्हाका घोव म्हजेशीन बायल सारकी जाप दिना, बायल म्हाका रेस्पेक्ट दिना. आमचें ध्यान खंय आहा? म्हाका दिना, म्हाका करिना, म्हाका पावना, म्हाका पळयना. हे सगलें आमची चिंतना वयवो ना. तुमी म्हाका पळयना, तुका पळयना, हेचेर आमचें ध्यान घालच्या बदलाक आमी त्या जेजूचेर ध्यान घालया न्हय. सो जेन्ना आमी तेजें रात सोदता, ताजें नितीवनपण सोदता, कितें आमच्या जिविताक गरज हें सगलें आमकां मेवता. सीक हीज किंगडम एंड हीज रायचसनेस एंड ऑल द थिंग्स वील बी एडीड अनटू यू. सांगूंक ना, प्रॉमीस दिवंक ना. देवाक नाका आमी आमच्या जिवितान आमी कोश्टवलेलीं, देवाक नाका आमच्या जिवितान आमी उणेपण भोगलेलें. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा हें उणेपण तर आमच्या जिवितान भरून हाडपाक जाय. आमच्या कोरण्यांनी हें जावचें ना. आमी जेन्ना ओके लेट मी डू इट, लेट मी गेट इट, लेट मी अर्न इट, हांव तें मेळोवन घेता, करून घेता, आमच्या उद्देशी तशें जावचें ना. ताका लागून आमची गाडी शिरकोल्या. कित्याक आमचें ध्यान खंय आहा? आमच्या कोरण्याचेर. सो हेजो अर्थ असो ना की आमी आती रात धरून बसोंक जाय. ना, जेन्ना आमी देवाचें उतर समजता, हें उतर आमकां शिकयता, हें उतर आमची घोटाय जाता, हें उतर आमचो सांगाती जाता. पयले सुवातेर आमचें मायंड आमी शिफ्ट करूंक जाय. कसली परिस्थिती आमच्या जिविताची आसूं नी, कोणूय आमकां सोडून वचो नी, कोणूय आमच्या सांगाता आसो नी, आमचें ध्यान मन त्या जेजूचेर आमी थिरांक जाय. आनी जेजून जी आमकां बासावणी दिल्या, कसली ती? हांव तुमकां एकलो सांडचो ना, पूण हांव तुमकां कोण दितलो? कोण दितलो? I will not leave you orphan, but I will send someone. कोण तो? आहा तुमच्या सांगाता? आहा उलयतात तुमी तेजे कडेन? कालूय तुमकां विचारलेलें, उलयतात तुमी? हांव एक सिस्टर म्हणटा ना. थोडी म्हणटात म्हाका दिसती पडना हांव कशें उलोवं. दिसती पडटा तुमकां पळयतात मो? ना. कोणाक पळयतात मो दिसती पडना? हात वयर करात. आतां ना म्हणल्यार तुमी हात वयर करिनात. कोणाक पळयतात? आय तुमकां सोल्युशन दिता हांव. सांगा कोणाक दिसती पडना? हात वयर करा. तुका दिसता सिस्टर?
दिसता तुका दिसता पवित्र आत्मा दिसता मागीर तुका दिसता ना मागीर हात वयर कर न्हू आं कोणाक दिसती पडना पवित्र आत्मा हां एक उलयल्यांक दिसता हां 2 3 म्हाकाय दिसना तुमकां दिसता हात वयर करा न्हय सो कोणाक आमकां दिसता पवित्र आत्मा ना ओके कॅन वी गो 1 Corinthians 3:16 ओके पोया ओके गो KJV प्लीज ओके नो यू नॉट that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Sam Paulo कितें विचारता तुमकां खबर ना कितें तें खबर ना नो यू नॉट that you are the temple of God. तुमकां खबर ना तुमी जावन आसा देवाचें मंदिर. मंदिर म्हणल्यार जाणा तुमी आयकलां मंदिर टेम्पल ओके टेम्पल म्हणजे एक स्ट्रक्चर येता आमच्या नदरेन वयवो ना फिजिकल स्ट्रक्चर येता पूण त्या फिजिकल स्ट्रक्चरान कोण तरी आसता भितर वयवो ना कोणूय तो जावं पूण आसता न्हू खाली काय आसना ते एम्प्टी आसता ना सो जेन्ना तो स्ट्रक्चर आमी पळयता डेफिनेटली कोण तरी भितर आसता आनी तें मागीर स्ट्रक्चर कोणाचें तो कोण हा पळय तेजें सो जेन्ना आमी तें कोण हा ताका पळोवंक जाय जाल्यार आमी त्या टेम्पलान भितर सरता कसलेंय तें जावं एक स्ट्रक्चर तो जावं करेक्ट आतां हांगा कितें म्हणटा नो यू नॉट दॅट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड तुमकां खबर ना तुमी जावन आसा तें मंदीर म्हूण आनी त्या मंदिरान देवाचो आत्मो रावता म्हूण तुमी नकळो सो तुजी कूड जावन आसा कोणाचें मंदीर पवित्र आत्म्याचें मंदीर सो जेन्ना तुका पवित्र आत्मा पळोवंक जाय गो एंड स्टँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योरसेल्फ आत्मा म्हणजे कितें दिसती पडटा ना पूण तो आत्मा रावता कित्यान ह्या घरान सो तुका त्या आत्म्यांक पळोवंक जाय लूक एट योरसेल्फ तुज्या तुका तूं पळय ही लुक्स एक्झॅक्टली लायक यू बिकॉज ही लिव्स इन यू तो तुज्या भितर रावता तो तुज्या भितर जियेता आनी तो भितर रावन तुज्या लागीं उलयता पूण आमकां तो आवाज येना कित्याक जाणा मुगो म्हज्या जिवितान अशें जालां तशें जालां म्हजें आनी अशें जालां तें प्रॉब्लम कामार हें जालां तें जालां ह्यो सगल्यो खबरो उलयल्या उपरांत देवाचो ताळो आयकोंक येतलो समजता आं गो टू द नेक्स्ट वर्स नो 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 दिस वन ओनली गो गो AMP It's the same. So do you not know and understand that you, who are you? Who are you? Do you not know and understand that you, the church, are the temple of God and that the Spirit of God is dwelling in you? Your body is the temple of the Holy Spirit. तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता देवाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करता आयज आमी ह्या आत्म्याची खबर नेणार जाल्या नकळो आमी आनी सगलो वगत आमच्या जिवितान आमी कितें जाता तें प्रॉब्लम्स उलयता पूण देवान आयज आमचो आपल्या पुता उद्देशी इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो आयज ताणें आमचो इतलो मोग केलो सासणाच्या सासणांक आमच्या आदल्या आतांच्या आनी फुडाराच्याय पातकांतल्यान ताणें आमकां नितळ निवड केल्या एक पातकाचें कोत ताणें आमचेर दवरूंक ना जेजू येवच्या पयलीं आदल्या करारान एक कायदो आसलेलो दर एका वर्सा ताणें आपल्या पातकाचें फारीकपण दिवपाक एका शेळयेची एक मेंढऱ्याची बोली दिवची पडटाली जाणा तुमी हें आनी कोत नासलेल्या मेंढऱ्याची शेळी मेंढऱ्याची बोली एक शेळयेची बोली दिवची पडटाली आपल्या पातकाच्या फारीकपणाक लागून आनी एक यादनीक हें कार्य करी समजता आनी जेन्ना ते मेंढऱ्याचें रगत जेन्ना शिवरता खोत नासलेलें कसलेंच एक खोत नासलेलें मेंढऱ्याची जेन्ना शेळयेची जेन्ना कुर्बानी दिता जावं एक सॅक्रिफीस दिता तेन्ना अशें जातालें की आमच्या पातकाचें फारीकपण जालें एका मनशाचें पूण फुडल्या वर्सा पोत्त्यान तें करचें पडटालें एवरी इयर
पूण आयज आमकां नव्या करारान म्हणटा वन्स एंड फॉर ऑल जेजू जालो त्या पातकाची आमची बोली, त्या पातकाचें आमचें फारीकपण आदल्या, आतांच्या आनी फुडाराच्या. आयज हे देणे जे नितीवनपणाचें एवरी इयर आमकां आदल्या करारान एवरी इयर आमच्या करुणेची, आमच्या पातकाची आमकां उगडासय येतालो आनी बोगोर बोगोर तें आमकां करचें पडटालें. पूण आयज देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. जॉन 3:16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वोंपून दिलो आनी वयल्यान तो फुडें म्हणटा आनी जी कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानतेली तांचो नाश जावचो ना, पूण ती जियेतली सासणाचें जिवीत, इटर्नल लायफ, एवरलास्टींग लायफ तांकां मेवतलें म्हणटा. आयज आमकां हुस्को कुडीच्या मरणाचो पूण आमकां आत्म्याच्या मरणाची खबरूच ना. चिंतिना पासून आमी, पूण हे उतर जे भावार्थाचें उतर आसा आमकां आत्म्याची खबर शिकयता. आमच्या आत्म्यान आमची परिस्थिती कितें आसा ती आमकां दाखयता. जेन्ना देवान म्हणलें त्या झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय, आत पासून लावचो न्हय, खावचें न्हय, आज्ञा दिली, पूण जेन्ना तें तो तुमी फळ खायशात तुमी शुअरली यू वील डाय, तुमी मोरतेली खऱ्यांनीच म्हणटा देव. उत्पत्तीच्या पुस्तकार बरयलां इफ यू ईट दॅट फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड अँड इवल यू वील शुअरली डाय. आनी हें फळ खाल्लें तेन्ना आदाम आनी एव जेन्ना मनीस आत्म्यान तेन्नाच मेलो. सो जेन्ना आमच्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान आमी जल्मता आमी आत्म्यान मेलेलीं आसता. हें जाणा तुमी, आमी आत्म्यान मेलेलीं आसता. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण स्विकारता, यू शॅल नॉट पॅरीश बट शॅल हॅव एवरलास्टींग लायफ. लायफ इन युअर स्पिरीट. आत्म्यान तूं सासणांक जियेता. कुडीचें मरण घोडेक आमकां येतलें. जेजूचें सेकंड कमींग ये पर्यंत आमकां कुडीचें मरण आसा. पूण आत्म्यान आमी सासणांक जेजू सोवें बापा सोवें रायट स्टँडींग वीथ गॉड नितीवनपणान आमी बापा मुखार आमकां परत्यान जेजून आमचो संबंद जोडून हाडला. जो संबंद मनशाचो आनी देवाचो तुटलोलो तो संबंद आयज जेजून आपल्या रक्ता उदेशी, आपल्या सॅक्रिफिसा उदेशी आमकां परत्यान बापा सोवें आमकां जोडल्या. त्या संबंदान आमकां एकवटान हाडल्या. कोणेन? जेजून. ताका लागून बाप म्हणटा जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना, पूण तो सासणान जियेतलो. ही जावन आसा बरी खबर, ही जावन आसा तें शुभ वर्तमान. आयज आमी म्हणटा जेजूची बरी खबर, जेजूची बरी खबर. ही शुभ वर्तमानाची खबर की आमकां आत्म्यान नवें जिवीत मेवलां आनी नवें जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. कॅन वी गो टू दॅट रोमन्स 6:23? हे नवें जिवीत, हे सासणीक जिवीत, इटर्नल लायफ जावन आसा कितें आमकां देवाचें देणें. इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. आमचे करणे उद्देशी न्हय, पूण जेन्ना म्हज्या पुताचेर तुमी सोत मानता, जी कोण दोज हू बिलीव इन माय सन शॅल नॉट पॅरीश बट शॅल हॅव एवरलास्टींग लायफ. गो KJV प्लीज. 6:23 इन KJV यू गो. सो जेन्ना आमी अब्रामाची खबर पळयता, अब्रामाची खबर कितें? जेन्ना देवाची बासावणी ताका आयली, अब्रामान कितें केलें? विश्वास केलो. ही बिलीव्ड इन द मेसेज ऑफ गॉड, ही बिलीव्ड इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड अँड इट वॉज काउंटेड हिम रायचस. So now God is telling for you and me, when you believe in his son, you shall not perish but shall have everlasting life. जेन्ना तूं म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो तुका कितें मेवतलें? सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत कितून? आत्म्यान. ज्या आत्म्यान आमी मेलोली, बापाचो आनी आमचो संबंद तुटलोलो, आयज तो संबंद जेजून घडोवन हाडला. पूण आमकां हो केन्ना भोगतलो? आमी खंयच्या संबंदाची चड आमकां संबंदाचें पडलां चड हुस्को खोती खंयचो? संवसारी संबंद. कसलो संबंद? संवसारी. वो पळयना तो पळयना, वो उलयना तो उलयना, ताणें अशें केलें हाणें अशें केलें, हाणें सोडला ताणें सोडला. जेजूक पळया, सासणीक जिवीत दिलां. नाश जावपाचें जिवीत न्हय, पूण सासणीक जिवीत. कोणा सोवें जियेता तसलें? बापा सोवें, बापा मुखार उबें रावपाचें आमकां जिवीत दिलां. फॉर द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड. कितें? देवाचें देणें, गिफ्ट ऑफ गॉड. गिफ्टाक आमी पयशे फारीक कोता? तुमगेर बर्थडे पार्ट्यो केन्ना काजारां जाल्यार तुमची गिफ्ट येयला तुमकां? आनी जेन्ना लोक वेता आसतना तुमी पयशे फारीक केल्या गिफ्टांचे? गिफ्ट म्हणजे कितें? फ्री. आमी फारीक कोता गिफ्ट? आयज देवान आमकां गिफ्ट दिलां. कसलें? सासणीक जिविताचें. आनी आमी कितलें फारीकपण केलां तेका? कितें दिवंक शकता आमी? आमचे करणे उद्देश आमी कितें फारीकपण दिवंक शकता देवाक हे सासणीक जिवीत मेळून घेवपाक? कांयच ना, कांयच ना.
कितेंच आमचे कोरण्यांनी आमी देवाक करूंक शकना हें मेळोवन घेवपाक हें जावन आसा देवाचे फुक्याचे आमकां देणे आमचे कोरणे उद्देशीन न्हय पूण जेन्ना आमी स्वत मानता हें देणे हे गिफ्ट जो आहा हो आमच्या जिवितान आमी अणभवता कसो भावार्था दिसती पडटा ना कशें स्वत मानता भावार्था ताका लागून हें उतर आमकां जे देवाचें उतर एक एक उतर बरयलेलें आहा हें उतर म्हणटा भावार्थाचें उतर हें उतर भावार्थाचें सांग पावलू म्हणटा गालेस्कारांक तुमकां म्हणटा ओतम्याचे देणे मेवले ओतम्यान तुमी सगलो वावर पयलो पळयत ओतम्याचो तुमी वावर पयलो कित्याक तुमच्या कोरण्यांनी हियरींग ऑफ फेथ म्हणटा जे भावार्थाचें उतर आयकलां उतर जावन आसा कितें भावार्थाचें जे दिसती पडना पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण आनी हें हिंगासोर काबार जालां मरणाचेर सोंपयलां ताका आमी म्हणटा पातक आदारलें जाल्यार आतां आमकां आनी माफी ना आमकां आनी मरण कित्याक द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ आमी इतलेंच आयकतालीं इतल्या तेंपाक येस ओ नो वॉट इज द मिनींग ऑफ बट म्हणचें कितें पूण म्हणचें कितें पूण म्हणचें कितें काल म्हाका बरें दिसनासलें पूण आयज म्हाका बरें दिसता म्हणजे अजुनूय तूं बरें नाय ना बट इज कॅन्सलिंग द फर्स्ट लायन बट इफ वी गेट स्टक ओनली टील हियर वी वील एक्सपिरियन्स ओनली दीस समजणी येता जोरी तर आमी पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण सो आतां म्हाका मरण हेच तर आमी चिंतून पळयता फुडलें आनी देवाचें शुभ वर्तमान कितें जेजूची बरी खबर द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लायफ थ्रू होम थ्रू जीसस क्रायस्ट शुभ वर्तमान कोणाचें जेजूचें समजता हे देणे जे आमकां देवान दिलां फकत जेजू उदेशी जेजू बगर हें देणें आमकां ना ताका लागून तो बगर म्हणटा जो कोण म्हज्या पुताचेर स्वत मानतलो ताचो नाश जावचो ना पूण ताका सासणीक जिवीत मेवतलें हालेलुया थँक्यू जीसस ही बरी खबर न्हू खुशाल ना तुमी इतलेंच आयकोन खुशाल जातल्यात पातकाचें फारीकपण मरण हितून खुशाल काय येतली काय दूख येतलें मोरच्या पयलींच आमी मरण अणभवतलीं वय ना मरण येवपाक ओगोत आहा आमी आयजूच अणभवता वय मरण आहा पातकाचें फारीकपण मरण आहा वय ना पूण बरी खबर खंय आहा बट पूण देवाचें फुक्याचें देणें जावन आसा सासणीक जिवीत कोणा सोवे क्रिस्ता सोवे ताका लागून जेन्ना जेजू येता जिवितान आमच्या खुशालकायेची खबर घेवन तो आयलो जेन्ना ते वस्तोरेन जेजूची खबर आयकली तिका आनीक लॉ मायंडसेट तिका पडोंक ना म्हाका आत आयल्यार फारिजे वाचतले आनी कोण आसतले आनी कोण पळयतले देव टेंपरांतले पळयतले सिनेगॉगाचे मनीस पळयतले आनी म्हाका यू नो दे वील स्टोन मी टील दॅट फातरांनी म्हाका मारतले हें सगळें चिंतूंक पडली ती जेजूचेर नदर पडटा तेन्ना आमकां आनीक मरणाची खबर जायी आमकां नाका कित्याक जो कोण जेजूचेर स्वत मानता तो जियेता सासणांक हालेलुया थँक्यू जीसस सो आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती आसो न्ही नो मॅटर वॉट इट इज आतां जोण एकल्याक आपली परिस्थिती व्हडली दिसता येसो न्हू आतां जर म्हज्या जिवितानूय परिस्थिती तुमकां दिसता आतां हांव प्रीच करता म्हणून म्हाका प्रॉब्लम्स ना म्हज्या जिवितान परिस्थिती ना आसा सगल्यांक हा पूण आमी परिस्थितीक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय ओ देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय कोणाच्या देवाच्या उतराक सो देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो म्हणजे कितें नो दोर फिक्स कोणाचेर ते जेजूचेर जो उमकोळ्ळो आमच्या पासो त्या कुर्साचेर वय ना आनी आमच्या पातकांचे भारादीक वो जे आमच्या पातकांचे फारीकपण पातकांचो स्वयं खिळायलो खंयचोर त्या खुर्साचेर कालच्या आयच्या आनी हेजे फुडल्या पातकांचे फारीकपण आमचें ऑलरेडी जालां हालेलुया पूण हें आमकां लायसन्स दिना आमी पातकान जियोपाक जेन्ना आमची नदर ते नितीवन जेजूचेर आसता जेन्ना आमची नदर त्या देवाचेर आसता आमी आनी वायट वाटेन वयतलीं जरी तर हांव बरो नितळ रस्तो पळयतां आनी सायडीक कांट्यांचो आहा आनी म्हाजी नदर तर नितळ रस्त्यारूच आहा हांव कांट्यांनी पावतलें म्हाका पडोनूच गेल्लेलें ना न्हू कितें आहा ते सायडीक कित्याक म्हजो फोकस खंय आहा बऱ्या रस्त्यार सो जेन्ना म्हजो फोकस म्हज्या जेजूचेर आसतलो म्हज्या सोर्वेस्पराचेर आसतलो म्हज्या सोडवणदाराचेर आसतलो म्हाका आनीक दुसऱ्यो वाटो दिसती पडटल्यो ना पूण जेजू ये पर्यान आमचें जिवीत कसलें आहा आमी एका प्रोसेसान आहा वी आर लर्निंग ताका लागून ह्या उतराक आमच्या जिवितान आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय आमकां देवान आपल्या रोगता उदेशी सोडयल्या खरी
देवान आमकां नितळ निवळ जेजू उदेशी केल्या खरी, पूण आमी ह्या उतरान दीस आनी रात अशी आमी रिगोन रावंक जाय, अशी आमी भिजोन रावंक जाय. कोणूय पासून तो नाडपी येयलो, हे नाडप्याची बूद आमकां नाका. आमकां जाय कोण? जेजूचें उतर, स्वताची खबर. कित्याक ते स्वतान आमकां सुटका आहा. स्वत आमकां गमोन येता तेन्ना आमचें कितें जाता? सुटका जाता, आमी स्वतंत्र जाता. संवसार म्हणटलो तुवें अशें केलां मरे तेका लागून हें तुका घडलां, तुवें त्या दिसा तशें म्हणलें मरे तेका लागून ती तुका आतां अशी कोत्ता. हें कोणाची शिकोवणी? ही संवसाराची शिकोवण. ही बऱ्याक पावोवपाची वो आमकां गिल्टान घालपाची. पूण आयज आमकां रोमन्स 8:1 म्हणटा. कॅन वी गो रोमन्स 8:1? जी कोण क्रिस्ता केजेवी ओनली जी कोण क्रिस्ता सोवे हा तांकां आनीक कितें ना? कॉन्डेमनेशन ना, गिल्ट ना, उणें पडना. कित्याक क्रिस्ता सोवे हा तांची नदर खंय आसता? त्या क्रिस्ताचेर, ताणें कितें केलां पळय ताचेर. समजून येता? इतलो मोगाळ आमचो जेजू, इतलो दयाळ आमचो जेजू, ताणें आमच्या पासत कितें ताच्या भितर कसलें पातक आसलें? ताणें कसलें कितें पातक आदारलेलें? कितें पातक तो चिंतालो? कांयच नासलें. देर इज therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. क्रिस्ता सोवे पळय कोण आसा तांकां कॉन्डेमनेशन ना, तांकां गिल्ट ना. कित्याक आमचें ध्यान मन कोणाचेर आहा? क्रिस्ता सोवे आहा म्हणल्यार आमचें ध्यान मन कोणाचेर आसतलें? जेजूचेर आसतलें, क्रिस्ताचेर आसतलें. सो क्रिस्ताचेर जेन्ना आमचें मन ध्यान पडटा, आमच्या करण्याचेर आनीक आमचें ध्यान मन पडटा. आमी देवा मुखार कॉन्फिडंटली उबी रावतली जेन्ना आमची नदर क्रिस्ताचेर आसतली. कित्याक आयज आमी नितीवंत कशी जाल्या? जी कोण जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता आनी आपलो सोमी दोनी म्हूण सोडवणदार म्हूण मानून घेता तांकां आयज कॉन्डेमनेशन ना. पूण आमी देवा मुखार कॉन्फिडंट आहा, आमी देवा मुखार बोल्ड आहा. कित्याक आमची नदर आमचेर ना, पूण आमची नदर क्रिस्ताचेर आहा. इतलें समजणी आयली? समजलें? ओके, कॅन वी गो रोमन्स 5:1? Okay. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. आयज आमकां शांती कोणा सोवे हा? जेजू सोवे. पूण पयलें कितें आहा? आमी जस्टिफायड जाले ना. वॉट इज द मिनींग ऑफ जस्टिफायड? जस्टिफिकेशन म्हणजे कितें? जस्टिफायड म्हणजे कितें? फाउंड नॉट गिल्टी. ओके. A case is tried and found not guilty. आता एक किरमिदोर आसा, ताजेर कसली केस पडल्या, कसले तेजेर कितें म्हणटा तें फॉर्मोण पडटा. एक किरमिदोराचेर फॉर्मोण आसता वो आसना? आतां कोंकणीन सजमोया न्हू मातशें आमी. एक कोणें जर वायट काम केलां, एक कोणें जर वायट कसलें कितें केलां, ताचेर केस पडटा. केस पडल्या उपरांत ताका फॉर्मोण आसा वो ना केसीचें? वो बेश्टो सोडटा ताका? ना, फॉर्मोण आसता, पनिशमेंट आसता. येसो न्हू? आतां त्या मनशान वायट केलां, ताजेर फॉर्मोण पडलां आनी आतां तो एका बोनखणीन आहा दर. ओके, एका बोनखणीन आहा. आतां कोण तरी बरो मनीस येता, बरो मागपी, आनी म्हणटा तेजें फॉर्मोण हांव फारीक कोत्तां, तेका सोड. समजता? सो आतां फॉर्मोण तर कोण घेवन तुजें घेवपाक तयार आसा? फॉर्मोण दितेल्याक तें पडलां. वेजीस ऑफ सीन इज वॉट? डेथ. पातकाचें फारीकपण कितें? मरण. सो आतां ह्या मनशाचें पातकाचें फारीकपण कोण तरी एकलो येता आनी आपूण घेता म्हणटा आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण ताजेर घालता आनी ताजेर घातल्या उपरांत तोरी आमकां फारीकपण आसतलें ओ आतां पातकाचें फारीकपण जालें? जोरी तर ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आतां जेन्ना एक मनीस गाडी घेवन वेता, आतां सायन बोर्ड कितें आहा? 30 स्पीड. ओके, सायन बोर्ड कितें आहा? 30 स्पीड आहा. आतां आमी जेन्ना 30 स्पीड पळयता, आमच्या भितर कोण आहा न्हू, 30 म्हणल्यार 50 या चल. आतां बोर्ड ना, आमकां आनी गेजी नदर पडटली, किलोमिटराचेर आमची नदर पडटली, आमी नॉर्मल वयतलीं. पूण बोर्ड दिसती पडल्या उपरांत आमी कॉशियस जाता. येसो न्हू? आमची तीच खबर जाल्या जेन्ना मनामेद देवाचे आयले. कॅन वी जस्ट चेंज दीस? बॅटरी इज गॉन. हालेलुया. इट्स वर्किंग? हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, जेन्ना मनामेद देवाचे आयले तेन्ना कितें जालें? आमी कॉशियस जालीं. हो सांबाळूंक जाय, तो सांबाळूंक जाय, देवा मुखार नितीवंत जावंक जाय. वय ना. पूण आब्राम कसो जियेलो? आब्राम कसो नितीवंत जालो?
मानामेत असलेले अब्राम हा तेन्ना पूण अब्रामाक नितीवंत थारायला न्हू समजता नितीवंतपण कशें भावार्थान नितीवंतपण कशें भावार्थान पूण जेन्ना इस्रायल परजा अरण्यांत शिरकोली आपल्या ऑन भावार्थ्याक लागून जेन्ना गुणगुणली ग्रंबल जाली ममर जाली तेन्ना माउंट सायनाचेर कितें दिलें देवान आपले कायदे दिले मानामे दिले ह्या लोकांक कित्याक लोक इतली देवाची अजापां तांणी पळयली इतले तांच्यांनी देवाची कोरणी तांच्यांनी पळयली दर्या दोशी जालो दर्यांतल्यान भायर सरली दिसाच्या टायमार तांच्यांनी कुपां पळयलीं रातचें तेंच्यांनी उज्याचें कूप पळयलें दिसाचें तेणी पिलर ऑफ क्लाउड तें पळयलें इतली देवाची अजापां जेवण नासलें माना दिलें उदक नासलें जोर व्हांवली जाणा तुमी हें ही देवाची कोरणी ही देवाची कृपा न्हय ही इतली देवाची कृपा पळोवन तोरी आसतना इस्रायल परजा गुणगुणटा दांत किळलायता देवाचेर शीण करता मोजेसाचेर रागार जाता समजता आनी जेन्ना देवान मानामे दिले आख्खी परजा कितें म्हणटा आमी तयार आसा हें सांबाळपाक पूण मनशा लागीं हें सांबाळपाक जालें अब्राम जेन्ना नितीवंत जालो कसो नितीवंत जालो कायदे पाळून कायदे दिलेले ना भावार्थान जेन्ना ताणें देवाचें उतर सोत मानलें अब्राम नितीवंत जालो आयज आमी नितीवंत कशीं जाता कायदे पाळून आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो करून कशीं आमी नितीवंत जाता देवाचें बेसांव जे अब्रामाक देवान दिलेलें आनी आयज जेन्ना अब्रामा उदेशी आमी आशिर्वादीक जाल्या अब्रामाचें बेसांव आमचेर आयलां कशें तें आमी बरी कोरण्यो करून भावार्थान भावार्थान आयज आमी देवा मुखार हे समजून घेयात ओके आमी कसलीच बरी कोरणी करून आमी देवा मुखार नितीवंत जावंक शकना पूण बगर आमी जेजूचेर नदर मारल्या बगर जेजून केलां तेजेर पातयोणी दवरल्या बगर आमी नितीवंत जावंक शकना पूण जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता जेजून जें आमचे पासत केलां खुर्सार तें जेन्ना मानून घेता तेन्ना आमी कितें जाता नितीवंत जाता समजता ओके जेन्ना अब्राम कायदे दिवच्या पयलो जियेलो अब्रामाचें जिवीत कशें जालें नितीवंतपणाचें भावार्थान आतां जस्टिफिकेशन कितें जेन्ना आतां उदाहरण आमी घेतलें एक मनीस गाडी घेवन वेता 30 स्पीड पळयता आतां आमच्या मनान एक हें कशें जाता न्हू 30 पळयलां न्हू आतां आमी 30चेरूच वयतलीं तें म्हणटलीं कोण ना न्हू चलया फास्ट जालें अशें तुमकां मनशाचो स्वभाव कसलो नाका म्हणलां पळय तेंच करपाचो आमचो स्वयं कसलो नाका म्हणटा पळय ते भुरग्यांक आमी जेन्ना म्हणटा मस्ती करनाका कितें करता भुरगीं आनीक मस्ती करतात मागीर आमी मायपाय कितें म्हणटा कितली मस्ती करता हे आनी फाल्यां मागीर मस्ती वाडटा आतां फाल्यां मस्ती कशी वाडली कशी वाडली ब्रदर तुमच्या आपणाकूच दिसता क्वेश्चन मस्ती कशी वाडली आयज आमी म्हणटा कितली मस्ती करता हें भुरगें हें आयकना म्हजें शिकोना हें गद्देपणां करता मस्तेपणां करता शिकोना आयकना ही कसली बियां घालतात आमी बरी बियां ही बेसांवाची बियां ही बियां कसली जिविताची मरणाची भुरग्याचेर कितें हाडटात आमी बरेंपण हाडटा बेसांव शिराप भुरगें आयकना भुरगें करिना हें कोणाचेर आहा आमचे जिबेर आहा जेन्ना आमी ते 30 लिमीट पळयले आमकां भितरल्यान एक हें येता न्हू कोण ना तो पळयतना आमी फास्ट वचूंक सोदता जर आमी 35 पासून केले 40 पासून केले आमी कायदो मोडलो फुडें रावला कॅमेरा घेवन कोण आतां आनी ते कॅमेरा आमी बरी एक दीस येतालीं ब्रिजारसान आमकां खबर ना आमी 30 पळयता स्पीड बोर्ड बट आमकां पावोंक जाय न्हू आमी तो गेली फास्ट म्हणजे फास्ट ना पूण गेली आमकां सायडीक हांव म्हणटा कित्याक सायडीक म्हणटा कॅमेराचेर रिकॉर्ड आहा 30च्या वयर गेला आतां आमी कितें म्हणूंक जाता 30चेर म्हणून कितलो स्लो वयतलो कोण तरी आतां 30 बरयलें आमी 30च वयचें पडलें ना 31 पासून करूंक जायना कित्याक लिमीट कितें घातला कायदो कितें घातला 30 घातला सो 30च वसोंक जाय करेक्ट 29 पासून गेली सपोज पूण 31 32 जालें कितें जातलें 35 40 फायन आहा आतां फायन आमकां आतां सांगली दर पथकाचें फारीकपण आमी कितें म्हणलां मरण आतां हे 30च्या वयर गेल्यार तेजें फारीकपण कितें आहा कार्ड ओ कॅश कार्ड ओ कॅश येसो न्हू पूण आतां तें कार्ड नको कॅश तुवें फारीकपण दिवंकूच जाय कित्याक कायदो तर आमी मोडला आमी ना म्हणूंक जायना प्रूफ तर आहा रिकॉर्डिंग तर आहा आमी झुजोंक जाता जितलें उलयता तितलो अमावंट ओके प्रेज गॉड सो मागीर कितें जालें
आतां फायन भरूंक जाय. सो तेंचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा, तेंचे फॉर्मेलिटीज आहा ते तुका दिता. आतां तुजे कडेन जरी तर पयशे ना, आतां तुजे कडेन पयशे ना, आतां तूं कितें कोत्ता? प्लीज 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 म्हाका सोड म्हणटा. आं कितें म्हणटली? तो म्हणटलो लायसन्स दी, नाजाल्यार चाई दवर, तूं वच, अरेंज कर, घेवन यो, तुजी वस्त व्हर. करेक्ट? तुज्या लागीं पयशे ना म्हूण आमकां ते कायदो घातला ते तर बेश्टे सोडलेले. कायदो घालून आनी कितें अर्थ आहा? कितें फायदो आहा? ना. सो तुजे कडेन पयशे आसूंक, तुजे कडेन पयशे नासूंक, यू हॅव टू पे. कित्याक आमी कायदो मोडला. गुन्यांवकारी कोण? आमी कायदो मोडला. आतां कोण तरी थिंगा आंज बडवो कसो येता आनी म्हणटा, ब्रदर ओ सिस्टर तुका हांव हेल्प करता. तुजे कडेन ना, तुका हांव हेल्प करता. आतां हें जस्टिफिकेशन तुमकां समजायता. ओके? आतां तो म्हणटा आपूण फारीक करता आनी तूं आतां कितें जाता? खुशाल जाता. करेक्ट? ओ दुखी जाता. ना 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 म्हजे कडेन ना तरी हांवूच दिता. म्हज्या लागीं जायना तरी हांवूच दिता म्हणटली. आमकां म्हणटली आवय जावं सायबा कोण तरी पावलो. करेक्ट? खुशाल जातली न्हू, तुमी दुखी जातली. तुमकां पळोवन म्हाका दिसना तुमी खुशाल जायत कही. तुमी उगीत आहात. हांव तो जाल्यार खुशाल जातलें थिंगात आर्का जेजू, थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया करपी हांव थिंगा सरूच. कित्याक म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन तो अमावंट फारीक करपाक ना. सो आतां हो आंज बडवो कसो कोण आयलो म्हज्या जिवितान आनी तो मनीस म्हणटा कितें, सिस्टर ओ ब्रदर आपूण फारीक करता तुजें बील. आनी आमकां आतां कोण पयशे पळय घेता, कोण पळय ते पेमेंट घेता, तेज्यान झगडो येता. नाका नाका हेणेंच दिवंक जाय म्हूण. ताका मतलब कोणाचो आहा? फारीकपणाचो. करेक्ट? तेजें कनेक्शन कित्याचेर आहा? आमकां वखता तो? आमचें पडलां ताका? ना. तो तूं कर नाल्यार कोण कर, पूण तुज्या नांवान कर. येस ओ नो? सो आतां जेन्ना हो कोण मनीस तुज्या जिवितान आयला, तो आतां म्हणटा आपूण फारीक करता. कितली खुशालकाय आमकां. येस ओ नो? आनी आतां आमी म्हणटा ओके ओके आतां तो मनीस फारीक करता. आतां बील बरयतना तेज्या मनशाच्या नांवान बरयतले वो कोणेन रूल तोडला तेज्या नांवान? कोणेन रूल ब्रेक केला, कोणेन लिमीट तोडला, ब्रेक केला, ताज्या नांवान हें बील. करेक्ट? फारीक करतलो फकत तुका दितलो फारीकपण आपल्या बोल्सांतल्यान. वो आपणाचे कश्ट. ओके? आपणाचें दितलो. फ्रॉम हीज सायड ही वील गीव. येस ओ नो? पूण आतां जेन्ना तें दिल्या उपरांत फारीकपण घेता तो कितें करतलो? बरयतलो आनी रिसीट दितलो. करेक्ट? आतां रिसीट दितलो कोणाक? कोणें फारीक केला तेका वो कोणें तोडलां तेका? कोणेन रूल ब्रेक केला तेका दितलो, कोणें फारीक केला तेका दितलो? कोणेन रूल ब्रेक केला पळय तेका दितलो. करेक्ट? आतां बील कोणा लागीं आहा फारीक केलेलें? म्हज्या लागीं. आतां हांव तें बील पळयतां आनी दुखी जाता न्हय. कितें जातलें? बील पळोवन कितें जातलें? आवय म्हजे पयशे म्हजे रीण कोणें फारीक केले काय हांव दुखी जातलें. म्हाका आजुनूय करूंक जाय हें बील फारीक. कितें जातलीं आमी? खुशाल जातलीं. बील पळोवन पळोवन आमी खुशाल जातलीं. थिंगा फुडें गेले आनी कोणें आनीक आडयलो, अरे तुवें अमके सुवातीचेर सिग्नल तोडला. आमी सारकें जेतान काडून दाखयतलीं, हे पळय बील फारीक केलां. वय वना काय दुखी जावन दाखयतलीं काय म्हणटलीं ओके ओके पुतून दिता म्हणटलीं. ना 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 हांवें तोडलां, हांवेंनूच दिवंक जाय अशें म्हणटलीं. संतोशान जातलीं. आयज आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा? आतां आमचेर केस पडलेली, आमचेर फर्मोण पडलेलें तें फारीकपणाचें. वय वना आयज आमचे कडेन रिसीट कितें आहा? आमचें कायदो मोडण्याचें फारीकपण जालां आनी रिसीट कोणाक दिला? आमकां दिला. हो जावन आहा तो रिसीट आनी आयज आमी म्हणटा वी आर जस्टिफायड. From our sin, from our wrongdoing, आमी justified जाल्या. A case is tried and now we are found no guilty. कित्याक आमचें फारीकपण कोणें केलें? जेजून. पातकाचें फारीकपण रोमन्स 6:23 आमी पळयलां. पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण आनी हे पातकाचें फारीकपण जें मरण आसलें तें कोणेन दिलें त्या खुर्सार? जेजून त्या खुर्सार त्या पातकाचें फारीकपण दिलें. तर आयज म्हाज्यान म्हणो येता म्हज्या पातकाचें फारीकपण हांवेंनूच दिवंक जाय. जातलें आमकां दिवपाक? आमच्या लागीं हें जायना म्हूण देवान आमची काकूत करून ह्या पातकाचें फारीकपण आपल्या पुताचेर दिलें आनी पुताक त्या खुर्साचेर उबारलो. कोणाक लागोन? तुका आनी म्हाका लागोन. सो नाव आ केस इज ट्रायड. वी वर सिनर्स, वी वर गिल्टी बिफोर गॉड. आनी हे कायदे जे आमकां दिलेले, हे रोमन्स चॅप्टर 3:19 आमकां म्हणटा, गलिशियन्स 3:19-20 आमकां म्हणटा, कायदे आमकां दिलेले कित्याक आमकां मनशाक दाखोवपाक की देवा मुखार आमी कितली गिल्टी आहा पळय ती. की त्या कायद्या उद्देशी आमकां आमचे जिविताचे नदर मारून आमकां गमन येता की आमी देवा मुखार नितिवंत ना. हे 10 कायदे दिलेले 10तलो 1% तर आमी दवरपाक शकना जाल्यार देवा मुखार आमी गिल्टी.
कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुवें सगळे कायदे पाळले आनी तूं एकान तर चुकलो जाल्यार अशें जालें की तूं सगळ्यान चुकलो. समजता? हालेलुया. आतां therefore being how we are justified now? How we are justified now? By faith. आमी बावार्थान आमी justified जाले. कोंकणी, what is the word in Konkani, sister, for justified? Romans 5:1. Read. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलेली केल्यान देखून भावार्था वरवीं देवान आमकां मानवलेली केल्या. सुरवातेक आमी कशी आसली? पातकी सोयंबाची. कितले बरें चिंतना चिंतूं करूंक पावतालीं बरें ना. कोणाच्यो खबरो, कोणाचें वायट, राग, द्वेस, पिडापीड दुसऱ्यांक दिवपाक, जावं आमकां कितें म्हणटा तें वायटपण, सगलें वायट आमच्या भितर येतालें. जायते आमकां रोमन्स चॅप्टर 3:10 ऑनवर्ड्स तुमी वाचूंक जाता. आमी कशीं आसलीं पयलीं पातकी सोयंबाची आसतना आमच्यो करण्यो कश्यो आसताल्यो पळय, हे सगळे उतरान बरयलां. पूण आयज आमी नितीवंत कशीं, जस्टिफायड कशीं जाल्या, आमची केस ट्राय जाली आनी वी आर फावंड नो गिल्टी. वाय? कित्याक लागून आमी नो गिल्टी? कित्याक आमच्या पातकाचें फारीकपण जेजून त्या खुर्सार दिलें. समजता? ओके. नाव therefore being justified by faith we have peace with God. पूण हें पयलीं आमी भावार्थान स्वत मानूंक जाय that we are justified, we are found no guilty anymore, we are righteous in the eyes of the Lord. आमी देवाचे नोदरेन नितीवंत. जेन्ना आमी मानून घेतली आमच्या काळजा मनांतसान की आमी देवा मुखार नितीवंत, आमच्या भितर कितें आसतलें? पीस we are into pieces. जेन्ना बरी खबर कानार पडटा आमकां बरें दिसना? दिसना? कोणें बरें कितें म्हणलें आमकां बरें दिसना? सो आयज आमचेर पातकाचें फॉर्मोन आसलेलें, पातकाचें फारीकपण मरण आमकां आसलेलें, पूण जेन्ना जेजून तें आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलें, आयज जेन्ना आमी therefore being we are justified by faith, भावार्थान आमी देवा मुखार मानवलेली. येसो न्हू? भावार्थान आमी देवा मुखार मानवलेली and we have peace with God through our Lord Jesus Christ. क्रिस्तांव उदेशी आयज आमकां शांती. पूण ही शांती आमकां कित्याक भोगना? सेम जाणा मुगो, म्हाका अमके त्रास दितात. म्हज्या जिवितान अशें घडलां, म्हज्या जिवितान अशें घडटा, म्हज्या जिवितान तशें घडटा. आनी हें सगलें घडटा हें सगलें म्हणत रावलें, चिंतीत रावलें, हे पीस आसतलो काय आमचे पीसीस जातले? तुमी सांगात. Yes or no? We won't be in peace, but we would be into pieces. If we are thinking constantly, rewind cassette, आमच्या प्रॉब्लमाची, but we have to be joyful. You know why? Actually आमचेर पातकाचें फारीकपण पडोंक जाय आसलें आमच्या करण्या उदेशी, पूण सोमी जेजू क्रिस्त आयलो आनी म्हज्या सगल्या पातकांचो भार ताणें आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. कित्याक पातकाक आमी पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन जिवोवचे खातीर ताणें अशें केलें. हालेलुया. थँक यू जीजस. तुमकां सोजमता जितले तुमी हे उतोराची सोजमणी घेतली तितले एका प्रॉब्लमांतल्यान आमची सुटका जाता. प्रॉब्लम सडनली चेंज जातले म्हूण तुमी चिंती नाका, बट द मोर यू शिफ्ट युअर फोकस फ्रॉम युअर सेल्फ टू जीसस, द प्रॉब्लम विल नो लॉंगर रिमेन इन युअर लाईफ. It will change into joy. It will change into happiness. It will change. But our focus has to shift. Because the more I focus on my problem, the more depressing I will become. हांव चिंतनांनी पडटलें, टेन्शनान पडटलें. आमचो एक्चुली आमचो प्रोसेस जावं आमचे जिविताची चालू तशी आसूंक जाय. आमचे जिविताची एक वी हॅव टू बी लायक द प्रोसेस ओ आमच्या जिविताची चाल अशी जावंक जाय की आमचें ध्यान जाता तितलें तें क्रिस्ताचेर पडोंक जाय. कित्याक क्रिस्ता उदेशी आमकां कितें शांती. वी हॅव पीस वीथ गॉड through our Lord Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. क्रिस्ता सोवे आमकां ही शांती, कित्याक शांतेचो कुंवर जावन आसा कोण? जेजू क्रिस्त. Jesus is Prince of Peace. And when he comes in your life,
And when he comes and stays in your heart, you are no more into sorrow. You are no more into grief. कसलें तें दूख आसूं न्ही आमच्या काळजान, तो बदलता ते शांतीन, तो बदलता ते संतोषान, कित्याक हांव त्या क्रिस्ताक पळयतां. आयज आमी जेजूचेर नदर मारीत जाल्यार आमी चिंतुया, तो जेजू आमच्या पासत खुर्सार पातोक जालो. God made him sin for you and me, so that you and I could be made righteous. जेन्ना तो पुनर्जीवन, देवाचो पूत तो, देव तो, खूद जावन आसा, सर्वेस्पर बाप तो, आमी देवाक पळयता क्रिस्ता सोवे. आपलो पूत म्हणला देवान तेका, म्हजो मोगाचो पूत, माय बिलवड सन, म्हजो मोगाचो पूत म्हणला तेका. आयज जेन्ना तो पुनर्जीवन जाता, आयज तेच गाये ताज्या हातीन, ताज्या पांयान, ते गायांनी तो पुनर्जीवन जाता. तीच कूड घेवन, कित्याक त्या उगडासाक, तुज्या आनी म्हज्या मोगाक. देवाचो पूत ताणें जाय जाल्यार म्हणूंक जाता आसलेलें आपल्याक हे बिगडलेली कूड नाका, म्हजी आसली तशीच जाय. पूण ताणें तें केलें ना. कित्याक करूंक ना? कित्याक तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत. ही लव्ड अस सो मच. जेजून आमचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या कुडीची पासून परवा करूंक ना. विंगलो पासून जालो त्या खुर्सार तो आयज तुका आनी म्हाका लागून. टू कवर आवर शेम. अपराधी जालो तो, कित्याक? तुका आनी म्हाका जस्टिफाय करपाक. त्या खुर्सार तो उमकळटा आसतना देवान म्हणलें, पळय तेका, जो आपूण देवाचो पूत म्हणटालो, आयज एका खुर्सार सान देवान येवपाक जायना. हें सगलें आयकोन देवा जेजूचें एक उतर पुरो आसलेलें आख्खें सगलें पोरजेचो नाश करपाक. पूण देवान जेजून एक उतर काडलें ना. कित्याक? जरी तर तें तशें जाल्लें, तूं आनी हांव आयज पासून त्या पातकानूच आसलेलीं आसलीं. पूण पातकाची सुटका कशी जाल्या? ताज्या मरणान, ताज्या पुनर्जीवनपणान. नवें जिवीत आयज आमकां फावो जालां ताज्या मरणान आनी ताज्या पुनर्जीवनपणान. हालेलुया. आयज आमच्या जिविताचो एक रिजन हा, एक कारण हा, आमी ह्या जेजूची खबर जाणा जावपाक. चड डिस्टन्सान ना आमी. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर तुमच्या लागींच आसा, तुमच्या तोंडानूच आसा. तसो जेजू आमच्या लागींच आसा. एक नदर ताचेर, एक नदर. आमच्या प्रॉब्लेम आयली शिफ्ट करून ताचेर नदर. कित्याक तो जावन आसा आमच्या शांतेचो कुंवर, शांतेचो राजा. आयज जेन्ना आमी ताचेर नदर मारता, कितें आमच्या भितर येता? ती शांती, तें सूख, ती खुशालकाय, तो संतोष. मेजूंक तर आमी लागोत दुसरो कितें करता, जायतें लिस्ट आसतलें. पूण तें लिस्ट आमी जें बरयता, एणेन केलां तेणेन केलां, हेचें तेचें प्रॉब्लमां बरयता, तें कॅन्सील करून तर आमी जेजून कितें केलां तें बरोवंक लागत. आमच्या काळजाक कितें? वी हॅव पीस विथ गॉड. देवा सोवे आमकां शांती आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आदार जाता आमकां ह्या उतराचो. कितें तरी आमकां मेवता ह्या उतरांतल्यान, घोटाय मेवता. परिस्थिती उगडास येतली, सिट्युएशन आमचें उगडास येतलें, पूण देवाचें उतर सगल्यान पयल्या वयल्या पावंड्यार तर आमी दवरीत. जेन्ना तेजेर आमची नदर आसतली, आमी त्या तुफानान आलची ना आनी धोलची ना, पूण आमी चलतली त्या उदकार, चलतली त्या प्रॉब्लमाचेर. समजता? प्रॉब्लमाक आमी सांगूंक जाय कितें करपय तें. प्रॉब्लम आमकां म्हणचें ना बस आनी रोड. वय ना, प्रॉब्लम येता तेन्ना आमकां पयलें कितें जाता? आमकां फुगार जावन रडोंक येता. येस ओ नो? नॉर्मल एज अ ह्युमन नेचर. मनशाचो स्वयंपाक प्रमाण आमकां कितें जाता? त्रास जाले, जावं कितें कोश्ट जाले, जायते प्रश्न जाले, प्रॉब्लमान आमकां रडोंक येता. पूण जेन्ना ते जेजूचेर आमी नदर दवरता, काळजान आमच्या सुपरनॅचरली एक संतोष येता. कित्याक? जे मनीस म्हज्या पासत करूंक शकलो ना, ते ह्या जेजून केलें. एका मनशान म्हाका पातकांतल्यान सुटका दिवपाक जावंक शकना, ते ह्या जेजून म्हाका दिली. नवें जिवीत म्हाका कोणूच दिवंक शकना, पूण म्हाका ह्या जेजून दिली. शांती म्हज्या जिवितान म्हाका कोणूच दिवंक शकलो ना, पूण ह्या जेजून दिली. पेकोवणी म्हाका कोणाच्यानूच दिवंक जाली ना, पूण ह्या जेजून दिली. वय ना? आयज आमी वेळ काडून हांगासर येतात, जावं आमची कसलीं कामां फाटीं दवरून आमी हांगासर येता, पूण हो सोयग आमकां मेवला, ह्या सोयगाचो आमी कंप्लीट फायदो घेवंक जाय. कालचे भशेन आमी म्हणलां, ही भूक आमी पळयत ओतम्यांक दाखोवंक जाय, तितलो तो आमकां त्या जेवणान भरतलो. आपल्या ओतम्यान तो आमकां भरतलो. आमी जावन आसा ओतमो, आनी आमकां जायें ओतम्याचें जेवण.
ह्या संवसारान जियेतलो जाल्यार हे भावार्थाचें उतर आनी ह्या भावार्थाचेर आमी थिरायेन उबे रावंक आमकां ही गोटाय जाय आनी ही गोटाय आमकां मेवता ह्या उतरांतल्यान. समजता? गो टू द सेकंड वर्स. By whom also we have access by faith into this grace. Grace म्हणजे कितें? ग्रेस म्हणजे कितें? कृपा म्हणजे कितें? फावो ना ते फावो केला. करेक्ट? वो उपकार न्हय देवाचो, हे देणे न्हय देवाचे, जे आमकां फावो ना तरी आमकां मेवले, आमचेर फेवर जालो. गॉड्स फेवर. कृपा म्हणजे कितें? ग्रेस म्हणजे कितें? गॉड्स फेवर, अनमेरिटेड फेवर, अनअर्न्ड फेवर, अनडिजर्व्ड फेवर, हीज विलिंगनेस, हीज पावर, हीज अनॉइंटिंग, एवरीथिंग ऑफ हीज. हे आमकां सगळे फुक्याचे देणे देवान आमकां क्रिस्ता सोवे दिला. आतां दुसरी वळ आमी कितें पळयलेली? पयली, वी हॅव पीस विथ गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, बाय हूम ऑल्सो. बाय हूम? बाय हूम? कोणा उद्देशी? देवा आमकां शांती बापा सोवे. वी हॅव पीस. देवा सोवे आमकां शांती हा. कोणा उद्देशी? क्रिस्ता उद्देशी. बाय हूम ऑल्सो, ज्या क्रिस्ता उद्देशी ऑल्सो वी हॅव एक्सेस. एक्सेस म्हणजे कितें? तुजी गाडी न्हय हा. एक्सेस म्हणजे कितें? हा, एंट्री. येसो नो, एक्सेस मेवला, भितर सरोंक मेवला. ही कुर्पा आमी मेळोवन घेवंक जाता. जी जेजू सोवे आमकां जी कुर्पा फावो जाल्या. कुर्पा म्हणजे कितें? देवाचो आमचेर फावोर आमी कितेंच करिनासतना. हालेलुया. देवाचो आमचेर फावोर आमी कांयच करिनासतना कोणा उद्देशी आमकां मेवला? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. बाय हूम ऑल्सो वी हॅव एक्सेस, वी हॅव एंट्री बाय फेथ into this grace wherein we stand. ज्या हितून आमी उबी हा. Can you please read that in Konkani second verse? तर घेता आमकां जेवण मेवता कितें तरी? हा, मेवता वो मेवना? हा, आनीक घेवया. सांग, रीड सिस्टर. तर आमी आतां अणभवता ती देवाची दयाळाय. तर आमी आतां अणभवता ती कितें? देवाची दयाळाय. दयाळाय म्हणजे ग्रेस. ओके. ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यान. ताणेंच आमकां भावार्था उद्देशी हे भोगूंक पावयला. हांगा म्हणटा बाय हूम ऑल्सो वी हॅव एक्सेस बाय फेथ इनटू दीस ग्रेस. हे जे आमकां शांती मेवल्या ही आमच्या करण्या उद्देशी. आमच्या करण्यो ना ते म्हणजे कितें जालें? कृपा जाली. वयवो ना? करणी म्हणजे कितें? आ वर्क्स. कृपा म्हणजे कितें? ताजें काम, ताजी करणी. ताणें केलां पळय तें, जेजून केलां पळय तें काम. करणी म्हणजे कितें? वर्क्स कसले? आमचे करण्याचे. कृपा म्हणजे कितें? ताजे करण्याचे. समजता? आतां ही शांती आनी हें जस्टिफिकेशन आमकां मेवलां. देरफॉर बींग जस्टिफायड बाय फेथ आमी देवा मुखार जोयती. कितें तें जस्टिफिकेशन कोंकणीन? देवा मुखार मानवलेली. ओके. देवा मुखार आमी मानवलेली जावपाक भावार्था उद्देशी शांती आमकां देवा सोवे क्रिस्ता उद्देशी आनी त्याच क्रिस्ता उद्देशी आमकां एक एंट्री मेवल्या, एक वाट आमकां मेवल्या भावार्थान, त्या कुर्पेन, जे कुर्पेन आयज आमी उबी आहात. आमी कित्यान उबी आहा? कुर्पेन. पूण हे सगलें केन्ना म्हाका मानवलेलें जाता? केन्ना म्हज्या जिवितान घडोवन येता? जेन्ना हांव ती कुर्पा म्हूण मानून घेता आनी म्हजी करणी म्हूण मानून घेना. हालेलुया. समजता? ही कुर्पा जेन्ना हांव मानून घेता, देवाची करणी म्हजी न्हय, देवाचो फावोर म्हजें काम न्हय, देवाचें सॅक्रिफीस म्हजें कांय काम न्हय. जेन्ना हांव हें भावार्थान जेन्ना मानून घेता, हे कुर्पेन हांव उबें आसता. समजलें? आयज हांव म्हजें उदाहरण दिता. आयज हांगासर हांव उबें रावता, देवाचें उतर परगोटा. म्हजे वस्तोंगी
ही कुरपा देवाची म्हाका फावो जाल्या आनी भावार्थान ती हांवें मानून घेतल्या त्या लागून हांव हांगासर उबें रावन हें उतर परगटूंक जाता कित्याक हांव स्वत मानता हें उतर हांव परगटिना पूण हो पवित्र आत्मो जो देवान म्हाका फावो केला तुजो एक शाराती तुका धाडटलो तुका एकसुरो सांडचो ना आनी हो शाराती तुज्या तोंडान उतरां घालतलो त्या वेळार तुवें कितें कितें उलोवचें पळय तें हें भावार्थान स्वत मानला म्हूण आयज आमकां हांगासर उबें रावन हें उतर उलोवंक जाता हालेलुया आनी ही जावन आसा देवाची कृपा हें जावन आसा लायव्ह एग्जाम्पल कुरपेचें कुरपा हा म्हूण आमी हांगासर उबें रावंक जाता समजता नाजाल्यार कितें एफर्ट आमचो पूण आमच्या एफर्टान हें घडोवन येतलें आमकां हें जातलें हां पेद्रूक म्हणटा देवाचें उतर जेन्ना जेजून म्हणलें पवित्र आत्मो तुज्या तोंडान उतर घालतलो जेन्ना तूं त्या जाग्याचेर उबो आसतलो जेन्ना तुका उलोवंक पडटलें पवित्र आत्मो तुज्या तोंडान उतरां घालतलो Hallelujah. So by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope. Rejoice in hope of the glory of God. आता rejoicing किद्यान हा बरवोशान संतोष काय किद्यान हा आमी संतोष बरी जाता कित्याक रिजॉयस करतात आमी संतोष बरी जाता बरवोशान होप म्हणजे कितें दिसता आमकां कितें आमी चिंता पळय तें कॅन यू रीड इट इन कोंकणी प्लीज सगळे वाचता या तर आमी आतां अनुभवता ती देवाची दयाळाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण भरवसो धरून आमी मुरगोडटा ओके ताकाच लागून रीड अगेन लास्ट लायन आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बरवसो धरून आमी मुरगोडटा कोणाक लागून जेन्ना हे आमी भावार्थान जेन्ना आमी स्वत म्हणटा बाय हूम ऑल्सो वी हॅव एक्सेस बाय फेथ इन टू दीस ग्रेस वेर इन वी स्टँड अँड रिजॉयस इन होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड देवाचे मोहिमेची आमी रीड दॅट अगेन लास्ट लायन आनी ताकाच लागून देवाची मोहिमा आमकां मेळटली देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण बरवसो धरून आमी मुरगोडटा होप म्हणजे कितें आमची चिंतना होप म्हणजे कितें आमचो आवंडो होप म्हणजे कितें आमचें जें आमकां घडोवन येयलोलें जाय आतां आमकां चिंतना आसता कसली तरी कितें तरी आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येयलोलें जाय वो नाका जरी तर आमची उदाहरण आतां कितें घेवया फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन एग्जाम्पल वी कॅन टेक एक काम करणारो मनीस आहा बिझनसमॅन आहा करेक्ट आतां बिझनसमॅन आहा ताका बिझनसान सदांच लॉस जाता करेक्ट लॉस वयता तो आतां तेजो आवंडो कितें आहा ताजो बरवसो होप कितें आहा बिझनस म्हजें बरें जावचें वाडचें आनी म्हाका फायदो जावचो वो कितें ताजो बरवसो येसो न्हू वो ताजो होप आतां देवाचो मोहिमेचो आमकां कितें आहा बरवसो देवाचे मोहिमेचो आमकां बरवसो आहा देवाचें उतर म्हणटा आमकां बरवसोक दवरूंक जाय आतां जरी तर हांव कितें म्हज्या जिवितान घडोवन येवचें म्हूण तर हांव बरवसो दवरतां हांवें भावार्थान तो बरवसो दवरून भावार्थान स्वत मानूंक जाय की हें घडोवन आयलें म्हूण आनी तो बरवसो सदांच घट दवरूंक जाय जरी तो हांव आवंडेतां म्हज्या घरा बियान म्हाका शांती जाय जरी तर हांव आवंडेतां म्हजें काजारी जिवीत बरें आसपाक जाय उदाहरण घेता ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जरी तर आवंडेतां म्हजो काजारी घोराबो बरे भशेन आसपाक जाय म्हजी भुरगीं बरे भशेन वाडोंक जाय म्हजीं भुरगीं आयज मस्ती करता पूण म्हजो बरवसो आहा की म्हजें भुरगें बरें जावचें जरी तर म्हज्या घरान किल्लोस जाता दर प्रॉब्लम जाता झगडीं जाता झुजां जाता शांती ना म्हजो बरवसो कितें म्हज्या घरान शांती जावची म्हज्या घरान सुसेग आसचो म्हज्या घरान एकवट आसचो वो म्हजो कितें बरवसो वो म्हजो होप आतां ह्या बरवशाचेर हांवें गिव अप करपाक जायना समजता गिव अप तर हांव करतां जाल्यार म्हज्यान म्हणूं येता देवाच्या उतराचेर म्हाका कितें म्हणटा तें देवाच्या उतराचेर बरवसो आसा म्हूण देवाच्या उतराचेर हांव फाती येता म्हूण जाता म्हज्यान म्हणपाक हांव चिंतां अशें जावचें
हांव चिंता अशें घडचें, ही म्हजी चिंतना आहा. पूण ही घडोन येतली जाल्यार म्हाका कितें जाय? घडोन येतलें जाल्यार कितें जाय? भावार्थ जाय. ही चिंतना तर म्हज्या जिवितान घडोन येतली, म्हाका कितें जाय? भावार्थ जाय. आनी भावार्थ दवरल्या उपरांत जी चिंतना पळय हांवें घडयल्या ही म्हज्या जिवितान घडोन येता. कित्याक भावार्थ जावन आसा ती वस्त जे चिंतला पळय तें घडोवन हाडपाक. समजलें? सो जेन्ना बरवसो तर हांवें दवरला, म्हज्या घरान सुसेग, म्हज्या घरान शांती, म्हज्या घरान बरेंपण, हें सगलो तर हांवें बरवसो दवरला, भावार्थान स्वत मानूंक जाय हें घडलें म्हण. आनी हो भावार्थ मागीर जें पळय हांवें चिंतना घडयलां तें म्हज्या जिवितान घडोवन हाडटा. पूण हो बरवसो आमकां केन्ना येता? जेन्ना हें उतर आमी आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिवितान, आमच्या करण्यांनी, आमच्या वावरान जेन्ना आमी प्रॅक्टिसीन घालता तेन्ना हें आमच्या जिवितान घडोवन येता. जरी तर हांव बरवसो दवरता आनी भिरांतीन बरो नासता, जातलें? बरवसो दवरून रावता आनी हांव मनान चिंता केन्ना जातलें, कशें जातलें, कितें जातलें, कशें घडटलें, ही सगळीं चिंतना बरवसो घडोवन येतलो? भिरांत जाल्या उपरांत भावार्थ आहा? ना. कित्याक भिरांत वचोन म्हजी चिंतना घडोवन हाडिना, भावार्थ वचोन म्हजी चिंतना घडोवन हाडटा. समजलें? ताका लागून हें उतर देवाचें जावन आसा एक भावार्थाचें उतर. हें उतर जेन्ना आमी आयकता आमी भावार्थान तें उतर घडोवंक जाय आनी बरवसो आमचो घडोवंक जाय, आमी करूंक जाय, आमी चिंतना घडोवंक जाय हें घडटा म्हूण, हें जालें म्हूण, आनी तेन्ना हें घडोवन येतलें. आमी या मातशी फुडें आनीक घेवया, क्लास कंटिन्यू दवरया. ओके, गो टू द थर्ड वर्स. वाच, तिसरी ओळ वाच पळोवया. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. धुमाळ्या मदें आमी मुरगोडटा, कित्याक धुमाळ्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. परत्यान वाच, स्लोली वाच. तितलेंच न्हय, तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अणभव मेळ्ळा. धुमाळ्या तितलेंच न्हय म्हणजे शांतीच न्हय, कुरपाच न्हय, मोहिमाच न्हय, पूण वाच फुडलें, वाच ते सेम वर्स. तितलेंच न्हय, तितलेंच न्हय, तितलेंच म्हणजे पयलें कितें मेळ्ळां आमकां? वी आर जस्टिफायड. येस ओ नो? जस्टिफिकेशन जालां. देवा मुखार आमी निती, कितें तें ब्रदर जस्टिफिकेशन, देवा मुखार आमी मानवलेलीं जाल्या. आतां आमी कितें घेवन आहा? आमी शांतेन, वी आर इन पीस विथ गॉड. मानवलेलीं जाल्या, शांती जाल्या, कुरपा जाली, कुरपेन आमकां एक्सेस मेवलो. इतलेंच न्हय, पूण आतां कितें? आनिकूय आमकां अणभव मेळ्ळा. आतां कान सारकें शितीत दिवन आयकाता, सगळीं एटेंटीव आहा. हें चड गरजेचें आमकां. ओके, पे वेरी अटेंशन. सिस्टर वाच परत्यान स्टार्ट कर. तितलेंच न्हय. यू नो वाय आय एम मेकिंग यू मोर एक्सायटेड? आय वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन. तितलेंच न्हय, पूण कितें? आनिकूय आसा. भावार्थ बेश्टोच न्हय, सगळे चिंता तेच घडोवन येतलें म्हूण अशें न्हय, पूण आनिकूय आसा. अँड दीस इज द मेन पार्ट. वी शूड नो, वी शूड लर्न, वी शूड एक्सपिरियन्स. ओके वाच, सॉरी, आनीक तुका थांबयना हांव. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. आनिकूय आमकां, सिस्टर अगेन सॉरी. तितलेंच न्हय, पूण आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. हो कोण उलयता? कोण सांगता हो आमकां? कोणे बरयलां हें? पावलूची चीट. तितलेंच न्हय, पूण आनिकूय आमकां अणभव मेवला. पयलो अणभव कसलो मेवला? फ्रॉम 1 2 3 कितें मेळ्ळा ताका अणभव? तो म्हणटा, therefore we are justified by faith. Praise be to God. We don't have to do anything. We are justified by Jesus dying on the cross. He is paying the penalty for us and he paid everything and we are set free. We are justified. We are declared not guilty. Yes or no? हे सगळे बरेपण आमकां मेवला. आतां ही कुशालकायेची खबर, म्हज्या बोल्सांतले कांय वसोंक ना. जेजू कुसार मेलो, म्हाका सुटका दिली, बरें जिवीत म्हाका दिलें. करेक्ट? चड फास्ट जालें? ओके, ही बरी खबर. येस ओ नो? दुसरी ओळ आमकां कितें म्हणटा? गो टू द नेक्स्ट वर्स अगेन. मातशें आनीक घालया तेजेर लायट. सेकंड गो ब्रदर. सेकंड वर्स. कोंकणी वाचूं? 1 minute. Second go. Second please. Okay. Go to the first again. कितें जालां पळया? Therefore
being justified by faith, we have peace with God. बरी खबर? शांती आमकां देवा सोवे कोणा उदेशी? जेजू क्रिस्ता उदेशी. आता दुसरी वळ कितें? बाय whom also we have access by faith into this grace. कृपेन भितर सोल्ल्या आमी कशी? भावार्थान. बरी खबर? कृपा म्हणजे कितें? आमची करणी? ना. क्रिस्तांचें कितें केलां खुर्सार त्या उद्देशी आमकां सगळें देवाचो फावोर, देवाचें बरेपण, गॉड्स फेवर, यू नो, एवरीथींग ऑफ गॉड इज आज थ्रू जीसस क्रायस्ट. ती जावन आसा कृपा, म्हजी करणी न्हय. तें जालें वेर इन वी स्टँड and rejoice in hope of the glory of God. Now go to the third verse. हे सगळे बरी खबर झाली वय ना, आमच्या फेवरान झाली. आता थर्ड वर्स आय डोंट नो वेदर यूल कन्सिडर इट्स इन युअर फेवर ऑर वॉट. ओके, पण आम्ही पोवया. ओके ओके ओके, आता तू रीड कर. तितलेंच न्हय तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. दुमाळ्यामध्ये आमी मुरगोडटा. तुम्ही मुरगोडटा? दुमाळो म्हणजे कितें? दुमाळो म्हणजे कितें? कोण कोण मुरगोडटा दुमाळ्यांनी सांगात. आणि तुम्ही कोण तर येस म्हणटा, हांव मुरगोडटा, तुमचो फोटो काडटा. ब्रदरीक सांगता तुमचो एक एकल्याचो फोटो घे HD म्हूण सारको क्लियर जावंक जाय. दुमाळ्यामध्ये पावलो कितें म्हणटा? आनी दुमाळ्यामध्ये आमी मुरगोडटा. दुमाळ्यामध्ये आमी मुरगोडटा म्हणजे कितें? मुरगोडपट जाणा तुम्ही? मुरगोडटा म्हणजे कितें तें? मुरगोटप म्हणजे जाणा तुम्ही? कोरात पया भितरल्या भितर खुशाल. हां, बायलान खुशाल काय? ब्रदर, मुरगोडटा म्हणजे कितें? तू केन्ना मुरगोटला तुज्या जिवितान? संतोष भितरल्यान, भायल्यान न्हू. केन्ना केन्ना आमी भायल्यान संतोष दाखयता कोणाकूय न्हय. भितर कितें चलता तो बावडो कांयच नको. आता ही सिस्टर बरी म्हाका आसता. आतां भितर कितें म्हणटा आसलें हें केन्ना काबार करतलें? दीस जालो बसोन शिकोवन आयकोता. हां, हिंगा पुरो जालें, हिचें काबारूच जायना. आयज आमकां जें मेळटली वना. आनी भायल्यान आसता. सो हें मुरगोटणी कशी? तुज्या भितरल्यान तुजी कुशालकाय, तुजो संतोष भायर येता. मुरगोटप. आतां हें मुरगोटणी जी जाता सांग पावलूची कसल्या परिस्थितीन? आं, सारकें बरें ना दुमाळो गे संतोषाच्या टायमार जेन्ना सगळीं बरेंपण बरें दिता तेन्ना. आं, ही मुरगोटणी केन्ना? दुमाळ्यामध्ये. आमी कितले फाटी दुमाळ्यांनी मुरगोडटात. दुमाळो आमचेर येता, कोश्ट आमचेर येता, आमी कितली मुरगोडटा. मुरगोडपाचें सोड, खंय तरी कोता. कोणाक बरें उतरता, हे म्हज्या लागीं येनाका, लीव मी अलोन, आय वॉन्ट लिटल लोनली टायम, मातशें म्हाका बेजार कोन्नाका म्हणटात आमी. जेन्ना बापूय कामाच्या घरा येता, कामार बरें मातशें दुमाळो जाला, घोडेक सफरींग जाला, कितें प्रॉब्लम जाला, घरा येता, भुरगीं बाबडी डॅडी 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 वयता. मातशें तांकां सांगा बेजार कोन्नाका म्हूण. पयलींच बेजार आहा तकली म्हणटा तशी. जरी तर गो बायलांचें मातशें टेव जालां सकाळीं भायर सरच्या आदीं, आनी गो कितें म्हणलो बायलेक आनी गेलो. बायल आतां चिंतता हेका हेजें जेवण रांदीन आयज पेज कोता, आयज दाव कोता, आयज सोवराक कोता, आयज नाका शीत, आयज नाका नुस्तें, आयज नाका चिकन. कोण ना, हेका हेंच बरें, हेका हेंच फावो, सगळें बरें बरें घालता आनी हो म्हाका दुमाळो दिता. आं, मागीर जेन्ना भुरगीं बेजार कोता, मामी 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 बेजार कोन्नाका, तुजो डॅडी स्वता येता, तुमी स्वता येतात. दुमाळो येता तेन्ना आमी कितें कोत्ता? बेजार कोन्नाका, किरकीर कोन्नाका, म्हज्या लागीं उलय नाका, म्हाका मातसो लीव मी अलोन. आमचो कॉमन डायलॉग कितें? प्लीज लीव मी अलोन रायट नाव. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन. कित्याक म्हाका कितें जालां? कश्ट जाल्या, म्हाका दूख जालां, म्हाका त्रास जाल्या, म्हजो हे प्रॉब्लम, म्हजो तो प्रॉब्लम, म्हाका अशें जालां, म्हाका तशें जालां. हे सगळें दुमाळें न्हू. आनी दुमाळे येता तेन्ना सांग पावलो कितें कोता? समजता? बल्ब ऑन जाता, बल्ब ऑन जाता, टीक 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 करून आमचे हां टिव टिव जाता. हय जातात आमी. दुमाळ्याच्या टायमार कितें कोता आमी? आमकां दुमाळो दिला रो, तुकाय शिकयता.
म्हाका रडयला तुकाय रडयता. आमचें कितें? आय फॉर एन आय, टूथ फॉर अ टूथ. ते म्हाका केला आनी आय फॉर एन आय कोण नाल्यार देव तुका कोणी हांस लायता पळय. सो आमी वी आर वेटींग देव तांकां पानिश करी सोर. आं आयज आमकां सांपावलू आपल्या चिटींनी पवित्र आत्मो सांपावलू उदेशी आयज आमकां कितें शिकयता. होप म्हणजे कितें? बोरवोसो. बोरवोसो आमकां त्या जेजूचेर, त्या देवाचेर, ताच्या कृपेचेर, ताच्या शांतेचेर, ताच्या बरेपणाचेर, ताच्या करण्याचेर. जेन्ना हो बोरवोसो तर म्हज्या काळजान आसता, सो दुमाळाच्या वेळार पासून हांव दूख घेवन बसतलें वो हांव संतोशान आय वूड रिजॉयस. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हांव नको तुमी आसतात पूण आतां भितर कितें चलता हांव नको. ओ तुमकां हांवें दुमाळो दिला जाल्यार म्हाका खबर ना. प्रेज जीजस. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज बी टू गॉड. हालेलुया. So I know everybody is going through suffering. Everybody is going through tribulation. Everyone is going through trials. But God is telling us in the times of tribulation, in the times of trial, what you are ought to do according to the word of God. Read, sister. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. दुमाळ्या मदें आमी मुरगोडटाव, कित्याक दुमाळ्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. कितें आहा चाई? सोंसणीकाय वाडटा. दुमाळ्या मध्ये कितें जाता? पासेंस. सोंसणीकाय वाडटा, पेशन्स वाडटा. आमकां देवाची बासावणी आमच्या जिवितान घडोवन येयलोली जायी. देवाची जी बासावणी आब्रामाच्या जिवितान जेन्ना देवान ताका आशिर्वादीत केलो, बेसांवांनी ताका बोल्लो, इन ब्लेसिंग आय वील ब्लेस यू, मल्टिप्लायींग आय वील मल्टिप्लाय यू. I have made you the father of many nations. ही जावन आसा देवाची बासावणी. कोणाक? आब्रामा. Go to that Romans chapter 4. Okay, go chapter 4 verse 13 onwards. Yeah, read. Read, sister. संसार तांचे दायज जातोले म्हूण. संसार तांचे दायज. दायज म्हणजे कितें? दायज म्हणजे कितें? इनहेरिटन्स. ओके, इनहेरिटन्स. दायज म्हणटा न्हू आमी. आतां एक दोर भुरगो आहा, एक व्हडलो भाडकार आहा. ओके, व्हडलो भाडकार आहा, बरो भाट बेस आसलोलो आनी जायतो आस्तीक तो, जायते आहा ताच्या लागीं. भाडकार तो फाल्यां भाडकार मेल्या उपरांत तेजें सगलें दायज कोणाचें? ताच्या पुताचें. पुता फाटल्यान कोणाचें? नातवाचें. सो दायज आसता. ओके, आतां हें दायज आतां वाच सिस्टर पोत्यान. दायज म्हणजे समजलें न्हू? इनहेरिटन्स. ओके, वाच 13th वर्सा. संसार तांचे दायज जातोले. संसार तांचे दायज जातोले म्हूण जी देवान आब्रामाक आनी ताचे सोंस्तीक बासावणी केली. कसली बासावणी? संसार तांचे दायज जातले. हे संसार आमचे दायज जातले. कोणाचे? आब्रामाचे, सोस्तीचे. आयज तुम्ही आब्रामाची सोगली आमी सोसोद. सो संसार आमचे दायज. वाच फुडें सिस्टर. संसार आमचे दायज जातले म्हूण 13 बरोवपा वयतले. सॉरी हा सिस्टर. पत्र आसता. संसार तांचे दायज जातोले म्हूण जी देवान आब्रामाक आनी ताचे सोंस्तीक बासावणी केली, ती ताणें समूर्त पाळलोली म्हूण न्हय, पूण ताणें देवाचेर ठेवलोल्या
भावार्थाक लागून ताका देवान फुंक्या आपणाक मानवलोलो केलो देखून. हां परत्यान वाच 1 लायन. संसार तांचे दायज जातोले जातोले. ही कितें? देवाची बासावणी. देवाची प्रॉमिस कितें? संसार आमचे दायज जातोले. संसार आमचे दायज. आनी आमी रडटा हें ना तें ना अशें जाता तशें जाता. बासावणी कितें अब्रामाची? संसार आमचे दायज जातोले म्हूण ही देवान अब्रामाक बासावणी दिल्ली. ही बासावणी कशी अब्रामाच्या जिवितान घडोवन आयली? वाच फुडें. जी देवान अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक बासावणी केल्ली ती ताणें समूर्त पाळलोली. ताणें समृद्ध पाळलोली म्हूण न्हय. म्हूण न्हय. समृद्ध म्हणजे कितें? समृद्ध म्हणजे कितें? कायदे मानामेत कायदे. हे संसार आमचे दायज जाला पळय हे आमी कायदे सांबाळटा म्हूण न्हय पूण हे आमकां कित्याक फावो जाला? कित्याक फावो जाला? हे भावार्थान समृद्ध सांबाळून न्हय कायदे पाळून न्हय पूण हे भावार्थान फॉर द प्रॉमीस दॅट ही शूड बी द हेड ऑफ द वर्ल्ड. संसार आमचे दायज. संसार हे सगळे संसाराचे दायज ह्या बासावणेन फॉर द प्रॉमीस दॅट ही शूड बी द हेड ऑफ द वर्ल्ड वॉज नॉट टू एब्राहम ऑर टू हिज सीड. हे सीड कोण? हे सीड कोण? हे सीड ओरिजिनली जेजू पूण जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी. समजता? In Galatians 3:29 says, if you are of Christ, then are you descendant of Abraham. So हे बी कोण? जेजू. आनी जेजू उदेशी आमी अब्रामाची सोसोद. समजले? Now, for the promise that he should be the head of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. नितीवनपण भावार्थान हे नितीवनपण अब्रामाक फावो जालें कित्याक ताणें देवाचें उतर सोत मानलें. In Genesis 15:6 आमकां म्हणटा Abraham believed God and he was counted as righteous. कसो तो नितीवन जालो? हे नितीवनपण. रायचसनेस म्हणजे कितें? देवा मुखार आमी मानवलेली. नितीवनपण म्हणजे कितें? काल आमी शिकल्या. वॉट इज नितीवनपण? रायचसनेस म्हणजे कितें? देवा मुखार आमी मानवलेली. आयज आमी जस्टिफायड बाय फेथ. रोमन्स 5:1 जस्टिफायड बाय फेथ. देवा मुखार आमी मानवलेली. कशी? बाय फेथ. नितीवन कशी? बाय फेथ. फॉरगिवन आमी जाल्या कशी? बाय फेथ. हे इनहेरिटन्स आमकां कशें मेवलां? बाय फेथ. अब्रामा उदेशी जी बासावणी प्रॉमिस म्हणजे कितें? तुमकां समजता ओ कन्फ्युजींग जाता? समजता? फॉर द प्रॉमिस दॅट ही शूड बी द हेड ऑफ द वर्ल्ड. संवसाराचे दायज कितें म्हणलां कोंकणीन? संवसाराचे आमकां दायज मेळपाक हे अब्रामाक ताणें कायदे पाळल्या म्हणून न्हय पूण ताणें भावार्था उदेशी ताका हें फावो जाला. अब्रामाक नितीवनपण कशें फावो जालें? भावार्थान. तो दायज ताका संवसाराचें कशें मेळ्ळें? भावार्थान. आयज तर आमी अब्रामाची सोसोद. ओके? अब्रामाक नितीवनपण कसो जालो? भावार्थान. करेक्ट? हें जे प्रॉमीस ही बासावणी संवसाराचे दायज मेळोवन घेवपाची ही बासावणी कसली अब्रामाक? इन ब्लेसिंग आय वील ब्लेस यू, मल्टिप्लायींग आय वील मल्टिप्लाय यू. तुजी संसद वाडटली. स्वर्गायले नोखेत्रा भशेन तुजी संसद आसतली जी न्युमरस आसतली, मेजूंक जावची ना. ही सगली बासावणी देवान कोणाक दिलोली? अब्रामाक. पूण ही बासावणी ताच्या जिवितान कायदे पाळल्या म्हूण जाली ना. ताणें भावार्थ दवरलो म्हूण तो नितीवन जालो आनी ही बासावणी सोगली ताच्या जिवितान घडोवन आयली आनी तेज्या उदेशी आतां कोणाक ती? कोणाक ती? आमकां. इतलें समजलें? हें इतलें समजलें? गो टू द नेक्स्ट वर्स. वी आर कमिंग बॅक अगेन टू रोमन्स 5:3. ओके? दुमाळ्याचेर हांव तुमकां हांगासर कितें शिकयता. हें शिकल्या उपरांत दुमाळें समजोंक सोंपें पडटलें. समजता? आमी दुमाळ्याचेर पावलेल्यो पावोंक नासली. रोमन्स 5:3 येसो नो? दुमाळो जेन्ना येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? मुरगोटोंक जाय. आतां मुरगोट्टा थिंगाच्यान तुमकां हांव हांगा घेवन आयलां.
लिटल मोर मातशी या आनीक कंटिन्यू करुया येला ओके भूक लागल्या जेम येता सुटसुटीत आहा तुमी आयकोंक आतां तुमी सुटसुटीत ना आनी हांव शिकयता हा तुमकां फायद्याक पडोंक जाय समजून येवंक जाय ओके मामा तुमी शिको आं ओके मामान सांगलें की जालें फॉर इफ दे वीच आर ऑफ द लॉ बी हेर फेथ इज मेड वॉयड एंड द प्रॉमीस मेड फॉर नन इफेक्ट बिकॉज द लॉ वर्कeth रॉथ एंड ओके हे मातशें NLT घाल पळया ओके नितीवनपण कशें जालें भावार्थान डिस्ट्रॅक्टेड नो ओके नितीवनपण कशें जालें भावार्थान हांगा कितें म्हणटा देवाची तर बसावणी जोरी तर कायदे ओबे करून जाली इफ गॉड्स प्रॉमीस इज ओनली फॉर दोज हू ओबे द लॉ देन फेथ इज नॉट नेसेसरी एंड द प्रॉमीस इज पॉयंटलेस केन्ना जोरी तर ही बासावणी कायदे सांबाळून तर आमकां मेवलेली जाल्यार भावार्थ दॅट फेथ इज नॉट नेसेसरी भावार्थाची गरज नासली सुरवातेक कितें आयलें जेनेसीच्या पुस्तकांत कायदे येवच्या पयलें भावार्थ नितीवनपण कशें मेवलें भावार्थान कायदे येयले तेन्ना आमची प्रॉमीस ही देवाची बासावणी कायद्याक रिलेटेड आसली ओ भावार्थाक बासावणी कायद्याक आसली ओ भावार्थाक अब्रामाच्या टायमार भावार्थाक सो बासावणी आमकां कशी मेळ्ळ्या भावार्था उद्देशी कित्याक बासावणी जेन्ना देवान दिली की संवसाराचे दायज तुमचे म्हूण ही बासावणी जेन्ना देवान दिल्ली तेन्ना कायदे दिवंकूच नासले सो हांगा आमकां एकूच उतर शिकयता जोरी तर देवाची बासावणी कायदे सांबाळून तर जाल्ली जाल्यार भावार्थाची गरजूच नासली सो आतां आमी जाणा जावंक जाय जोरी तर आमी ह्या संवसाराच्या दायजाची आमी तर अब्रामाच्या बेसामाच्या खाला येता अब्रामाच्या नितीवनपणा खाला येता जाल्यार हे कायदे पाळून न्हय पूण आमी हे भावार्थान जेन्ना मानून घेता हें आमकां मेळवलेलें जाता आमकां मेवता समजता नाव गो टू Hebrews chapter 6 Start from 13th verse. Okay. For example, there was God's promise to Abraham. आता हिब्रूची चीट आमकां कितें सांगता ही कोणाची खबर अब्रामाची आता रोमन्स चॅप्टर 4 आमी कितें पळयलां देवाची बासावणी जोरी तर कायद्यान तर आमकां मेळलेली जाल्यार भावार्थाची गरज नासली पूण देवाची बासावणी आमकां कशी मेळलेली जाल्या भावार्थान आतां हांगा कितें म्हणटा देर वॉज गॉड्स प्रॉमीस टू एब्राहम देवाची बासावणी अब्राहमाक सिन्स देर वॉज नो वन greater to swear by God took an oath in his own name saying देवान आपल्याचोच सोंपूत घेवन म्हणलें कित्याक देवाच्या वर्तो आनी कोण ना सो देवान कोणाचो सोंपूत घेतलो आपणाचोच घेतलो कित्याक आपल्याच्याकीन वयर आनीक कोण ना गो टू द नेक्स्ट वर्स 14 प्लीज आय विल सर्टनली ब्लेस यू कितें म्हणटा देव हांव तुका आशिर्वादीक करता एंड multiply your descendants beyond number. Okay, go KJV for 14th verse. ही देवाची कितें आता बासावणी पे अटेंशन ओके ओके saying surely blessing I will bless you multiplying I will multiply you ही देवाची बासावणी हे देवाची आशीर्वाद अब्रामाचेर and so after he had जेन्ना आमचेर दुमाळो येता आमकां कितें जाय कित्यान वाडटात आमी रीड दॅट Romans 5:3 नॉट दिस सिस्टर दुमाळो येता तेन्ना कितें जाता म्हणटा सांबाळू आमकां दुमाळो येता तेन्ना मुरगोटा इसोल्ली तुमी मुरगोटोंक दुमाळो येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय मुरगोटोंक जाय दुमाळो जाल्या उपरांत कितें जाता नेक्स्ट लायन वाच सिस्टर Romans 5:3 ओके
तितलेंच न्हय ओके आनिकूय आमकां ओके अनुभव मेळ्ळा. ओके दुमाळ्या मध्ये दुमाळ्यामध्ये आमी मुरगोडटा. आम्ही मुरगोडटा कित्याक कित्याक दुमाळ्या मध्ये दुमाळ्यामध्ये आमची सोसणीकाय सोसणीकाय वाडटा. दुमाळ्यामध्ये कितें जाता आमची सोसणीकाय आमचे पाशियेस आमची सोसणीकाय वाडटा आमचे पेशन्स वाडटा जेन्ना आमचे दुमाळो येता. सो दुमाळ्याच्या टायमार आमी कितें करूंक जाय संतोसूंक जाय. दुमाळ्याच्या टायमार आमी रिजॉयस करूंक जाय. दुमाळ्याच्या टायमार आमी मुरगोटोंक जाय कित्याक आमी दुमाळो पळयना पूण आमी पळयता देवाची बासावणी. सो जेन्ना देवान आब्रामांक बासावणी दिली जेन्ना देवान आब्रामांक आशिर्वादीक केलो जेन्ना देवान ताचेर ब्लेसिंग्स दिले तेन्ना आब्रामाच्या जिवितान ही बासावणी कशी घडोवन येता. अँड सो आफ्टर ही हॅड patiently endured, he obtained the promise. समजता? Okay, go in Konkani please for this verse and can you change this in NLT please, 15th verse. Okay, then Abraham waited patiently on what? On that promise. बासावणेचेर पाशयेसान तो रावलो. सो जेन्ना आमचेर दुमाळो येता कसले परिस्थितीक लागून ती परिस्थिती आमच्या जिवितान सासणांक रावोंक येना पूण त्या परिस्थितीन जेन्ना तूं मुरगोडटा तूं संतोश बरी जाता आमी सोसणीकायेन वाडटा आनी जेन्ना आमी सोसणीकायेन वाडटा देन एब्राहम वेटेड पेशंटली अँड ही रिसीव्ड वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस्ड. सो देवान जे आमकां सासणाक जे दायजी केल्या बरेपण केला आशिर्वादीक केला हे आमच्या जिवितान तर घडोवन येवपाक जाय आनी आमकां तर हे दिसती पडोन तर आमकां येवपाक जाय. आमी सोसणीकायेन पासयेसान तो दुमाळो येता तेन्ना संतोश बरी जावपाक जाय खुशाल बरी जावपाक जाय कित्याक जोरी तर बासावणी आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जाय आमी पेशंटली आमी रावपाक जाय. आब्रामा भाशेन जेन्ना ताज्या जिवितान ही बासावणी घडोवन येवपाक जाय आसली ही वेटेड पेशंटली अँड ही received what God has promised. Whatever God promises तो केन्नाच आमकां दिनासतना रावना तेणे सगळें आमकां दिवन दवरलेलें आहा. सो नो मॅटर वॉट सिट्युएशन यू आर गोईंग थ्रू टुडे आयज तूं कसल्याय परिस्थितीन वचो वेट पेशंटली मुरगोटोया आमच्या जिवितान आमच्या काळजांतल्यान कसलेय परिस्थिती आयल्या म्हूण न्हय पूण देवाची बासावणी जी सासणीक आहा आमी संवसाराचे दायजी कशे हें तर आमकां दिसती पडोन येतलें. आमी सोसणीकायेन जे भाशेन आब्रामान ही बासावणी आपल्या जिवितान घडोवन येशी केली कशी सोसणीकायेन पाशयेसान तो रावलो त्या बासावणेचेर. ते भाशेन आमी त्या बासावणेचेर देवाच्या उतराचेर आमी थीर रावया कसलीय ती परिस्थिती जावनी आमी त्या परिस्थितीन संतोसुया मुरगोटोया कित्याक व्हरतो जिवो देव आमचो केन्नाच आपल्या उतराक फाटी सोरना. तेज्या वयर आनीक कोण ना म्हूण ताणें आपल्याच्याच नांवाचेर सोपूत घेतलो कित्याक तेज्या वयर आनीक कोण ना. आयज तो देव तर आमकां बासावणी दिता. आख्खे संवसाराचे दायज आमचे संवसाराचेर धोनीपण आमचे सोयतानाचेर जैत वेला आनी ती चाई ती कुंजी आमच्या हातीन दिल्या जे जैतिवण जिवीत आमकां दिला त्या जैतिवण जिवितान आयज सोयतान आमकां कसलीय परिस्थिती दाखोवनी आमची नदर थीर दवरया तेची सुचेर. ही बासावणी देवाची तर सासणाक आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडोन तर येवपाक जाय. आब्रामा भाशेन आमी सोसणीकायेन आमी त्या प्रॉमिसीचेर थीर रावया मुरगोटोया आयज कसली परिस्थिती आसूं न्ही. सोंपें न्हय एक 100 वर्साच्या दादल्याक आपूण आनी आतां भुरग्याचो बापूय जातलो म्हूण ताका सोंपें न्हय तें मानून घेवपाक आसलें. आपले कुडीचेर नदर मारीत जाल्यार आपल्या परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार लोक ताका गांवांत हांसला आसतलो तूं 100 वर्साचो बापूय जो आब्राम आसलोलो जाका भुरगें ना. आब्राम म्हणजे कितें भुरगो नासलोलो. एब्राहम म्हणजे कितें फादर ऑफ मेनी नेशन आनी देव म्हणटा तूं आयज सान कोण आब्राम न्हय पूण तूं आसतलो एब्राहम. सो जेन्ना आतां तो म्हणटा म्हजें नांव एब्राहम लोक हांसले आसतले तूं ह्या जाणटे पिरायेचेर जायत्या राष्ट्रांचो तुका एकूच भुरगें ना आनी तूं म्हणटा तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय कितें भोगलें आसतलें पूण पयलो वयलो जागो कोणाक दिसना ते बासावणेचेर तो पाशयेसान ही वेटेड पेशंटली ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड अँड ही रिसीव्ड वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस्ड वेन ही वेटेड पेशंटली. Because faith and patience are friends, they are twin, they go hand in hand together.
हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, कसली परिस्थिती आसूं न्ही आयज तुका भितरल्यान रडोंक येता, फुगार जावंक येता, त्या बासावणीचेर नदर मारया. देव तुज्या सांगात आहा. इन Hebrews 13:5 आमकां म्हणटा, आय विल नेवर लीव यू नॉर forsake you. I will not, in any degree, I will not leave you nor forsake you. Wherever you go, I go with you. ही सासणीक प्रॉमिस आमकां, सासणीक बासावणी देवाची, आमच्या जेजूची. Hebrews 6:15. Hebrews 13:5. समजता? आयज आमकां धीर आदार कसलो ह्या उतराचो. कित्याक ह्या उतरांतल्यान देव उलयता. आमी रावया नाका, देव येतलो म्हज्या स्वप्नान, हांव जेजू तुका समाधान केलां. जेजू म्हणटा, वच त्या उतर वाच, हांव तुजे कडेन उलयता त्या उतरांतल्यान. स्वप्नांनी न्हू आमच्या. हांव ना म्हणना, आय एम नॉट सेईंग देव स्वप्नान येवंक शकना, आय एम नॉट सेईंग दॅट. बट आय एम ऑल्सो नॉट सेईंग की देव स्वप्नांतूच उलयता, ओ खंय तरी म्हज्या बेडरुमान येतलो, ओ खंय बॅल्कनीन येतलो आनी उबो रावतलो आनी म्हणटलो, हांव जेजू. जेजू म्हणटा, उतरांत म्हाका सोद. त्या उतरांतल्यान तो आमचे कडेन उलयता, त्या स्क्रिप्चरांतल्यान ते आमचे कडेन तो उलयता, ह्या बासावणेंतल्यान तो आमचे कडेन उलयता. आयज तुका शांती जाय, वच त्या उतरांत. तुका संतोश जाय, सोद त्या उतरांत. तुका खुशालकाय जाय, सोद त्या उतरांत. बासावणी घडोवन येयलेली जाय, वच त्या उतरांत. देवाचें उतर जावन आसा जिवें, दोनी वाटेनी पाजलेली तलवारी सारकें. जे कितें आमच्या काळजाचे खोलायेक आहा तें उक्ताडाक तें हाडटा. हें जावन आसा देवाचें उतर. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके, दोळे बंद करात. खंयचे? ये ओके रीड 6:15 रीड. नो 6:15 यू रीड. आनी अब्राहम सोंसणीकाय धरून थीर रावलो देखून देवान बासायल्लें तें ताका मेळ्ळें. अब्रामान सोंसणीकाय धरून थीर रावलो. दोन कीज आहा, सोंसणीकाय धरली आनी थीर रावलो. कोणाचेर? बासावणेचेर. सोंसणीकाय धरली, थीर रावलो बासावणेचेर. सांव पावलो कितें म्हणटा? जेन्ना तुमचेर दुमाळो येता, सोंसणीकाय धरात, थीर रावात. स्टँड फर्म ऑन द फेथ, ऑन दॅट वर्ड, विथ युअर फेथ. कसली परिस्थिती आसूं न्ही, कोणूय कितेंय दुमाळो दिवनी, थीर कोणाचेर रावया, दुमाळ्याचेर न्हय पूण त्या बासावणेचेर. संतोश बरी जावयात, दुमाळो येयला म्हूण न्हय पूण ते बासावणेक लागून. कित्याक आयज अब्रामाची जी आमकां बासावणी आमकां घडोवन आयल्या, तेजें जें बेसांव आयज आमचेर आसा, तो ताजो जो आशिर्वाद आयज आमचेर आसा. कित्याक लागून? ताणें सोंसणीकाय धरली, थीर तो रावलो, आनी ही जावन आसा चाई आमच्या जिविताक. सोंसणीकाय आनी थीर रावप त्या देवाच्या उतराचेर. ताका सोंपें नासलें. तोवूय असो जियेतालो लोकां मदें. आयज आमी जियेतात तशीं. आयज आमकां कशें दिसता, लोक कितें म्हणटलो, लोक कशें चिंतलो, लोक अशें म्हणटलो, हें आयज आमकां दिसता. ताका दिसोंक नासतलें जेन्ना तो म्हणटा, हांव अब्राहम. तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. कित्याक आदीं हिब्रुवाच्या टायमार, तांच्या टायमार तांच्या नांवांक अर्थ आसतालो. तांची नांवां बोश्टी आसनासलीं, मिनींग आसतालो. तांच्या नांवांक मिनींग आसतालो. सो जेन्ना भुरगें ना आनी हो बापूय, हो मनीस म्हणटा, हांव जायत्या राष्ट्रांचो बापूय, म्हजें नांव जायत्या राष्ट्रांचो बापूय, लोक हांसोंक नासतले, खेबाडां करूंक नासतलीं. आयज आमकांय दिसता लोक आमची खेबाडां करता, पूण म्हजी थीर नदर खंय आसा? म्हजी सोंसणीकाय खंय आहा? हांव थीर कित्याचेर रावता? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. लेट्स ऑल क्लोज आयज. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पळयतात तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता.
हें उतर तुजें आयज तुवें आमकां जे भाशेन शिकयलां. तुजी भुरगीं आमी, धाकटुलीं भुरगीं कशीं चुकतात आमी, पडटात आमी, पूण तुजें उतर जावन आसा आमची गोठाय, आमच्या आत्म्याची गोठाय. आनी आयज तूं आमकां शिकयता आमच्या मनाची तूं गोठाय, जे भाशेन तुवें आमकां आत्म्यान नवें जिवीत दिलां. आयज ह्या उतरा उद्देशीं तुवें आमच्या मनाकूय एक थारोन दिलां, एक बोरवोसो दिला. आयज तुजी भुरगीं हांगासर एकठांय जाल्या, आपले दूख, कोश्ट, खोंती, हुस्के तूं जाणाव जेजू. तांच्या काळजान कसले प्रश्न उपजोल्या, कसल्या परिस्थितीन ही तुजी भुरगीं सांपडल्या, कसल्या संकोश्टान तुजी भुरगीं सांपडल्या. आनी तूं एक एकल्याक तुज्या उतराचे घोटायेन आतां तूं भरताय. पवित्र आत्मो तुवें तांचेर देंवयला, पवित्र आत्म्याचे सोबतेन तुवें तांकां बोल्ल्या. म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता जेजू. तुवें तांकां पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म दिला. तुजो आमचो मोग तुवें केलाय. तुमची कसली प्रॉब्लमां आसूं नी, कसलेय तुज्या काळजाचे हुस्के आसूं नी, आतांच्या वेळार ह्या घोडेक जेजू म्हणटा तुमकां, तुजें बारादीक वोजें तूं म्हाका दी, तुजे कोश्ट तूं म्हाका दी, तुजे प्रश्न तूं म्हाका दी, आनी हांव तुका समाधान करता, हांव तुका शांती दिता. ही शांती म्हजी तुज्या काळजाक. म्हूण जेजू तुमकां सांगता, हे भावार्थांचे कान, आत्म्याचे कान उक्ते दवर. जेजू तुज्या कडेन उलयता. जेजू तुका सांगता तुज्या आत्म्यान, हांव तुज्या सांगाता आसा. जेजू तुका म्हणटा हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. जेजू तुका म्हणटा हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. जोरी तर तूं तुफानाक सांपडला, ह्या तुफानान हांव तुज्या सांगाता आसा. आनी जेजू तुका म्हणटा तूं उलय त्या तुफानाक आनी सांग, शांत जा. जेजूच्या नांवान कसलेंय ते प्रॉब्लम तुजें आसो नी, तूं सांग त्या प्रॉब्लमाक शांत जा जेजूच्या नांवान. आनी सोत मान ह्याच वेळार तें तुफान थांबलां म्हूण, आनी जेजून तुका ह्या परिस्थितींतल्यान भायर काडला म्हूण. तुका तो वेंगोयता आपल्या गोपान. ताजें एक एक उतर नियाळ कोर जें तुवें आयकलां. आमचे कोश्ट आमी सायडीक दवरून एक नदर त्या जेजूचेर मारया. जे भाशेन पेद्रू दर्याचेर चलतना ताणें तुफानाचेर नदर मारली आनी तो बुडोंक लागलो. आनी जेन्ना तो बुडोंक लागलो, एक उतर तो म्हणटा, म्हाका साल्वार कर सोम्या, सेव मी लॉर्ड. आयज तो भावार्थाचो उलो ताका आमी मारया. जेजू, आमी सोत मानता तुवें आमकां साल्वार केल्या. आदार दी आमकां आमची नदर तुजेर थीर दवरपाक. आनी कसलेंय तें तुफान येवं दी, आमी नदर तुजे सोरशिल्ली हालोवची ना अशी तूं आमकां कर. तुजे गोठायेन तूं आमकां बोर, आनी तुवें बोल्ल्या म्हूण आमी सोत मानता. थँक यू होली स्पिरीट फॉर दीस ट्रूथ. Thank you, Holy Spirit, for this comfort through this word. Thank you, Holy Spirit, for revealing us Jesus. Thank you, Holy Spirit, for testifying everything which Jesus has given us, has spoken about himself. Thank you, Holy Spirit, for leading us to Jesus and not to our problems and not to our situation. पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्या आतांचे घोडेक
तूं आमकां एक एकल्याक हात लायताय आनी एक एकल्याक ते पदवेन तुवें आमकां बोरल्याय ह्याच वेळार म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. Experience that love of God is flowing in your heart right now. Let him enter into your heart. Let him take control of your heart. Let him take control of your life. Let him take control of every area in your life where you are struggling. Let him. ताका पदवी दी तुज्या जिविताचेर. Ask the Lord to take control of your life. Receive his comfort which he is giving you right now in Jesus' name. Lord, we thank you and we believe, Lord, by faith that you have touched each and every one of us who's present over here. Also to the one who is listening to us online, Lord. Thank you, Jesus. No matter what your people are going through in their life, your word is comfort for us, O Lord. Thank you for touching everyone. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. I believe, Lord, that everyone is filled with your Spirit, filled with that anointing. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.